ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದರು ಯೇಸು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು. ನನ್ನಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ನನ್ನಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಯಧಾತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ನಮಗಾಗಿ sorakanna tumu somogal ish tumu sothe sangat kami म्हणूया tumu so asu tumu sorakanna tumu someone is tumu sothe सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोणी सोदता सगळ्या शक्ती तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा so holy tu so sundar tu mujhe pitsua tu sodhe tu so holy Somos andar Como chico isuar Como soter Soglia काळजांता तुका आराधना करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप सोदता सगळ्या शक्ती तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा
हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा. आमचो सोडवणदार आमचो जेजू क्रिस्त आमचो बुजवणदार आमचो सांबाळणार आमचो मोग करणार जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र आल्तारेर ह्या पवित्र साक्रामेंतान ताचें दर्शन ताणें आमकां दिलां. तो आमकां पळयता. तो आज आमकां मेळूंक आयला. तो आमचो मोग करूंक आज आयला. तो आज आमचे कश्ट दूख आयकूंक तो आयला. तेच सोम्या जेजूक आमी आराधन करया. ताचे समकर आमी येवया. ताका आमी काळजांत हांव आराधन करया. ताची सोडवण ताचे बरेपण आमी वळखून घेवया आनी ताका वंदून महिमा दिवन गावया. परत गावया. तूं मोसो सोडवणदार तूं मोसो शिकोंदार तूं मोची घटार तूं मोसो देव. सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या आत्म्यान तुका आराधन करता. सगळ्याची गितां तुजे रूप सत्ता. सगळ्या सृष्टी तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा. परत हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा. आमचे हात उबारून परत गावया. हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेसू आराधन तुका जेसू सगळ्या तुका जेसू महिमा तुका जेसू. हालेलुया तुका आराधन तुका नामान तुका स्तुती तुका सगळ्या तुका महिमा तुका जय जय तुका प्रणाम तुका जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. इसाया प्रवादी अध्याय 8 देव इसायाक आपयता आनी म्हणटा हांव कोणाक धाडूं. आनी इसाया प्रवादी म्हणटा आपले सोम्या हांव हांगा आसा. व्हडा भावार्थान व्हडा भक्तीन व्हडा काळजान जेजूक आमी म्हळें सोम्या हांव आज आयलां. सोम्या हांव हांगा आसा. तुजे समकर तुजे समोर तुज्या समोर तुज्या सांगाता रावोंक हांव आयलां सोम्या. आज आमी तेंचो उतार सोम्या मुखार सांगया. जेजू म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा हांव आज आयलां. हांव हांगा आसा.
बो पवित्र येवकारिस्तांत आमचे समकाराच्या म्हज्या देवा, ह्या ल्हानशा उंड्या रुपार तूं आमचे मोदें हजर जालाय. आमच्या येणयाक तूं राखून रावताय. तुजे लागीं आयिल्ल्या सर्वांक तूं मोगांत वेखताय. आमचे सुख दूख आयकताय, आमकां बुजयताय, आमकां धैर्य दिताय आनी आमकां आशिर्वादांनी भरताय. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा, तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत कोरूस हजारां साय म्हूण आमी भावार्थान सतमानता. ह्या संवसाराक 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारी येवन तुवें आमकां तुजी आनी तुज्या बापाची वळख आमकां तुवें दिल्याय. आनी हांव तुमचे सोबें सदांकाळ रावता, सदांकाळ आसतलो म्हणून तुवें आमकां बसायलाय. आज तोच आमचे सांगाता सदांच आसा म्हूण आमकां बसयलो जेजू ह्या पवित्र अल्तारीर, ह्या उंड्या रुपार आज आसा. आमचो सोडवणदार, आमचो मोगाळ इश्ट, आमचो राखणदार, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त. त्याच क्रिस्ताक जेजूक सोडवणदाराक आमी मेळोवंक आयल्या. एक घडीभर आमचे काळीज, आमचें मन येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमी कोसोवया, ताका पळोवया, आमची दिश्ट आमी ताचेर घालया आनी एक घडीभर मौनपणी सोम्याच्या हजरपण आमी बगया, ताका आमी उलो मारया. आमी म्हणया, सोम्या, हांव आयलांच हांगा आसा. हांव पातकी तरी तुवें म्हाका आपयलाय. हांव तुजे ताण पयस गेल्लो तरी तुवें म्हाका आज आपयलाय. हांव भावार्थांत शेळिल्लो तरी आज तुवें म्हाका आपयलाय. सोम्या, तुवें म्हाका वेंगलाय, तुवें म्हाका आज हांगासर हाडलाय. आपूण जेजू, म्हाका तुजो आशिर्वाद म्हाका दी. तुज्या मुखार मोळाचो परजल म्हजेर तूं घाल. म्हाका तुज्या कुरपेन भर. सर्व आमी बसया. आमच्या समकाराच्या सोम्याक जेजूक आमी आराधन करया. ताका ताची स्तुती गावन गावया गीत, आयल्या हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. गीत गायत आसतना काळजांत हांव जेजूक आमी अर्गां दिवया, ताचें आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. परत गावया. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो दयाळ, सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो दयाळ, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू आमचो मोगाळ राय, हांव तुमकां साकर म्हणून बगार इश्ट म्हणून आपयता म्हणून जेजू. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो खरो इश्ट आमचे पासून कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान केल्लो जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आपयता.
आमच्या आमच्या नांवान तो आपयता, आमकां तो ताच्या लागीं आपयता. आमचे संगीत तो सदांच जियेता, आमच्या काळजान, आमच्या मोनान, आमच्या सांगाता तो हर एक दीस जेजू समकाता. त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूक आमी वाकणया. आमच्या मोगाळ रायाक, आमच्या मोगाळ इश्टाक आमी करया स्तुती आराधन. 520 जेजू राया मोगाळ इश्टा सर्तां स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळ इश्टा करतां स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पून करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पून करता नमस्कार. ताळ्यान हालेलुया 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 हालेलुया. देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्र आत्मो त्रिएक देव आज आमच्या समकार आसा. देवा बापान आमकां रचलां, देवा पुतान आमची सोडवण केल्या, पवित्र आत्म्यान आमकां घटायेन भरलां, आमची काळजां नवी केल्यात, आमकां नवें रूप क्रिस्ता थंय ताणें आमकां फावो केलां. त्रिएक देव हाकाच आमी आराधन करया, ताका होगोलसिया, ताका नावाडया. पवित्र आत्म्याक पारात केळटाक ताका करया स्तुती आराधन. आत्म्यान तो रावताय, कुरपेन आमकां तो सदांच भरताय, तुका आमी करता आराधन. पवित्र आत्म्या पारात लिता करता स्तुती आराधन. गावया. पवित्र आत्म्या पारात लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यात रावताय, कृपेन भरताय, सर्पून करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय, कृपेन भरताय, सर्पून करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा काळजान, वडा ताळ्या. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन जेजू आराधन बापा आराधन पुता आराधन पवित्र आत्म्या. नमान तुका बापा, नमान तुका जेजू, नमान तुका पवित्र आत्म्या. होगळाप तुका बापा, होगळाप तुका जेजू, होगळाप तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया. ह्या पवित्र साक्रामेंतान हजाराचो आमचो जेजू आमकां हर एकल्यांक आज आपयता. आमी हर एकल्यांनी जेजू बराबर आमकांय सर्गेचें राज सासणाचें जिवीत आमकां हर एकल्यांक फावो जाय म्हणून त्याच सोमयाच्या येणयाक आमी राखोन आसाव. आमी विविध जाग्यांतावन, विविध घरांतावन जेजूक मेळच्याक ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या.
आज जेजू आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिता. आमी ताचे सर्चीन येवं. आमी कसली व्यक्ती जावं दी आमी पातकी, जावं दी आमी बोरी, जावं दी आमचें तें उणेंपण आसा, आमचे लागीं कश्ट आसात, हर एका वेळार आमी जेजू आमकां आपयता. तो आमकां ताच्या गोपान सांबाळ धरता. त्याच सोम्या जेजूक आमी आराधन करया. आमची जबाब जावं दी आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या तारोका. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या श्रेष्ठ याजका. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवा आनी जिवनपणा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या बोऱ्या गोवळ्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू काकुळतीच्या देवा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू बोगसणेच्या सागोरा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू मोगाच्या पागोरा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू संवसाराच्या उजवाडा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू पिडा गुण करच्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू मेल्ल्यांक जिवंत केलेल्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर मनीस जावन आयिल्ल्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. ह्या उंड्या रुपात खरोच हजर आसच्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी दैवीक मुखामोळ आमकां लाभयल्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या मुनसुबीदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हज्या राया. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. 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 एक घडी भर आमची दिश्ट साक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी कोंचोवया. जेजूची उतरां आसात. येया तुमी सोमेस्त कश्टांतल्यानो, वजन वावयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दिता. जेजू लागीं आसा कोरो विशेव. हो संवसार आमकां तात्कालीक विशेव दिता, पूण जेजून दिवचो विशेव तो संपूर्ण. तो आमकां संपूर्ण समाधान, संपूर्ण शांती आनी संपूर्ण विशेव दिवंक पावता. आज जेजू लागीं आमचे जिविताचें वजन, जिविताचे कश्ट आमी घेवन आयल्या. जेजू आमकां हर एकल्यांक आज ताचो विशेव आमकां दिता, ताचें समाधान आमकां दिता, ताचें बोळ आमकां दिता. आमकां तो ताच्या गटायेन आज आमकां भरता आनी तो आमकां नवी करता. आज सोम्याचेर आमचो भावार्थ दवरून, विश्वास दवरून आमचे सर कश्ट, सर उणेपण, आमच्या जिवितांत, आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांतांतली सकट जडाय आज सोम्याच्या पांया तळा आमी दवरुया. आज हांगातल्यान पाटी येत आसतना जेजून आज आमकां दिवचें इतलेंच ताचें समाधान. ताचें समाधान आमकां मेळ्ळ्यार आमच्या जिवितांत आमी कितेंय करूंक शकता. देखून जिवन जेजू आपल्या शिसांक बेडटा आसतना पयलें म्हणालो, समाधान तुमकां. ह्या संवसारांत समाधान व्हरणे दुसरें व्हरतें मोलादीक दिरवें आमकां ना. त्या खातीर आज जेजू लागीं आमी विशेषण आमच्या जिवितांत खरें समाधान, कोरो विशेव, कोरो संतोश आज जेजू लागीं आज आमी मागून घेवया. देवा बापाक आमी महिमा दिवया. जेजू सोम्याक आमी महिमा दिवया. ताणें आज आमकां आपयलां. आज आमकां हर एकल्यांक ताचे बराबर बरो विशेव, बरें समाधान आमकां मेळच्यात. त्याच सोम्याक येवकरितल्या जेजूक आमी आराधन करया, ताका वाकणून आमी गावया. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा. पानसंको 40 पेज नंबर.
देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. ताळयो पिट्या. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवा महिमा. Vuda Santosan, Vortia Dalbaran, Gavia. Vuda Santosan, Vortia Dalbaran, Deva Bapak स्तुती करून गाव्या महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गाव्या महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवा महिमा. मोगामय पासान, गौर्या भावार्थान, मोगामय पासान, गौर्या भावार्थान, जेजू सोम्या खोकली कुसान कर्या महिमा. जेजू सोम्या खोकली कुसान कर्या महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधुर संगीतान, रंगीत गायनान, मधुर संगीतान, रंगीत गायनान, पवित्रत्म्याक हर्सून आमी दिव्या महिमा. पवित्रत्म्याक हर्सून आमी दिव्या महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवा महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. त्रिएक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगाळ भाव भयणीनो, एक दीस एकलो ग्रेस्त व्यक्ती आपल्या घराच्या जनालातून भायर तिळटा. आनी तिळटा आसतना तो पळयता भायर मार्गादेगेर एकलो कोसरो इंचतलो व्यक्ती आपले दिसपट तो वावर करना आसा, कोसरो इंचोन आसा, बोकचटी एक दुबलो व्यक्ती. आनी हें पळोवन तो ग्रेस्त व्यक्ती म्हणटा, थँक गॉड आय एम नॉट अ बेगर. म्हळ्यार तो म्हणटा, अर्गां देवा, हांव त्या व्यक्ती बरी
दुबलो भिकारी न्हय म्हणून. आनी थोड्या वेळान तो दुबलो तो भिकारी व्यक्ती ताचें काम करन कोसरो विंचून तो फुडें वेता आसतना तो पळयता एका पिडेस्त व्यक्तीक ॲम्ब्युलन्सार घालन ताका आस्पत्रेक व्हरून आसात. आनी त्या वेळार तो दुबलो तो भिकारी तो देवा लागीं म्हणटा, थँक गॉड आय एम नॉट सीक. देवा करगा हांव पिडेस्त न्हय. आनी अशें तो पिडेस्ताक आस्पत्रेक व्हरून थंयसर चिकित्सा दिवन आसतना तो पळयता ताच्या कुशीन आसलो एकलो पेशंट तो मरण पावता आनी ताचें मोर्न ताची कूड थंयसर मॉर्चरीक व्हरतात. आनी त्या वेळार तो पिडेस्त व्यक्ती देवाक अर्गां दिवन म्हणटा, थँक गॉड आय एम नॉट डेड. देवा करगा हांव मरोंक ना. निमाणें तो मरण पावलो व्यक्ती ताका पूर्ण सेमेसेंत निके पितात, पूण ताणें देवाक अर्गां दिवंक तो सोकूंक ना. कित्याक मरल्या उपरांत आमी कोणी देवाक अर्गां दिवंक शकना. ही एक घडीत आज आमच्या दोळ्या मुखार आमकां इतलें सुगडाक सारता. आमच्या जिवितांत हर एक घडये हर एका वेळार हर एका परिस्थितीन आमी देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. देवा ते आमी उपकारी म्हणून दाखोवंक जाय. देखून केदोळ पर्यंत जिवांत आसा, केदोळ पर्यंत आमी उलोवंक शकता, केदोळ पर्यंत आमी हात उबारूंक शकता, केदोळ पर्यंत देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. ताची वांकणी करूंक जाय, ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. हेनी परत एक दीस एकलो पिडेस्त तो ताका उस्वास काडूंक बारीक कश्ट जाले आनी ताका ICUंत ताका वेंटिलेटरार दवरलें, ऑक्सिजनार दवरलें. आनी अशें 2 दीस ऑक्सिजनार ताणें खर्चिल्ल्या उपरांत तिसऱ्या दिसा तो बरो जाता. आनी बरो जाल्या उपरांत तो डिस्चार्ज जाता आसतना ताका थंयसर हॉस्पिटलाचें बिल मेळटा. आनी थंयसर 2 दिसांक थंयसर 2 लाख रुपये बिल्ल जालें. आनी हें पळोवन तो पिडेस्त गळगळ्यान रडटा. त्या वेळार थंयसर आसले नर्सां चिंतात हाचे लागीं पयशे बिल्ल पे करून पयशे नात कोण ना, त्या खातीर तो रडून आसा गी म्हूण विचारतात, कित्या खातीर तूं रडताय, तुजे लागीं पयशे नात गी. तो म्हणटा, पयशे म्हजे लागीं आसात, बिल्ल हांव पे करतां, पूण आज म्हाका कित्या खातीर रडोंक आयलें म्हळ्यार हांव 80 आनी 5 वर्सां 85 वर्सां जालीं आनी 85 वर्सांत आज हांव हॉस्पिटलांत 2 दीस आसलो आनी 2 दिसान म्हाका उस्वास काडूंक जायनातलें आनी 2 दिसांनी हांवें ऑक्सिजनार उस्वास काडलो आनी 2 दिसांक बिल्ल म्हाका 2 लाख आयलें. हांव 80 आनी 5 वर्सां हांव उस्वास कितेंच नासतना बऱ्या रितीन उस्वास काडनासलो. देवान बरें वारें दिलां, देवान म्हाका उस्वास काडूंक बरें लांग्स दिल्यात आनी सकत दिलां आनी हांव 80 आनी 5 वर्सां बिल्ल देवाक पे करनासतना देवान म्हजे लागीं एकच एक रुपय विचारूंक ना. धर्मार्थ रितीन देवान म्हाका वारें दिलां आनी धर्मार्थ रितीन हांव उस्वास काडला. देवाक हांवें कितलें पोटी हांवें अर्गां दिवयेत आसली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवान केले उपकार आमी कोणूच मेजूंक शकना. देवान आमकां दिलां सक्कड आमची कूड, हे वारें खांजावान नेसान हें सक्कड देवान आमकां धर्मार्थ दिलां. देव आमचे लागीं केदेंच लेख विचारना, आमचे लागीं केदेंच जावं दी आमच्या मरणा उपरांत जावं दी ह्या संवसारांत येतना जेजून आमकां हर एकल्यांक आमच्या बरेपणा खातीर आमकां सक्कड संगती दिल्यात, रोसून दिल्यात. कित्याक आमी देवाक मोगाची. त्या खातीर ह्या संवसारांत जर आमी बरें काणगेचें तर आमी बरें मोलादीक पयशे दिवंक जाय. हॉस्पिटलांत उस्वास काणगेचें तर थंयसर ऑक्सिजनाक पयशे दिवंकात. हर एकाक पयशे आसा तर जेजून आमकां रचलां, आमकां संवसारांत जायत्यो संगती दिल्यात, जायती बेसांवां दिल्यात, ताका आमी लॅक बांदूंक जायना. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 बोळ 19 थंयसर आमी वाचता, किर्तनांनी गितांनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमकां लाभल्या सर उपकारा खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक सदांच तुमी अर्गां दिवया. जेजू आमचे जावन कितें आशेता, ताका आमचे पयशे गरज नात.
ताका आमच्या आस्तबोदेक गरज ना, ताका आमची दिरवी गरज ना. मगाल जेजू आशेता इतलेंच आमी जेजूक अर्गां दिवंक, ताची स्तुती गावंक, ताचो उपकार बावडोवंक. ताणें कितलें आमकां बरेंपण केल्या रे जेजू आशेवचें, इतलेंच आमचें तावन धाकटें फ्री गिफ्ट आमी जेजूक दिवयेत. देवाक आराधन करचें, ताची स्तुती गावची, ताका अर्गां दिवचें. आमच्या जिवितांत जायते उपकार केल्यात, ल्हान आनी व्हड, आमकां कळीत नातले जायते उपकार जेजून आमकां दिल्यात. त्या सर उपकारा खातीर आज जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी, अर्गां आनी होगलाप तुका सोमया जेजू. आमकां जिविताचे देणे फावो केल्ल्याक, आमकां तुज्या सारक्यान तुवें रचल्ल्याक, पवित्र स्नाना मुखार तुवें आमकां नितळ केल्ल्याक, पवित्र सक्रामेंता मुखांतर आमकां जिविताक नवी गटाय तुवें लाभयल्याक, आमचो दिसपडटय तुवें आमचो पोस केल्ल्याक, आमकां बरें खाण जेवण, उदक, बरें वारें आमकां तुवें फावो केल्ल्याक, आमकां बरें कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, आमच्या कुटुंबांत समाधान संतोश तुवें राज केल्ल्याक, आमकां बरी आवय बापूय, बरी भाऊ भयणी तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, बरें शेजार, बरें वाड्याकारां, बरें याजक तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, आमकां सर पिडे शिडेंतले अनवारांतले तुवें हर एक दीस राखून व्हेल्ल्याक, आमच्या भुरग्यांक शिकूंक बरी जानवाय, बरो फुडार आमकां तुवें लाभयल्याक, परगांवांत वावर करतल्यांक बरें काम, बरें गटाय तुवें तांकां लाभयल्याक, ह्या पवित्र साकरामेंतान तूं खरोच हजर जाल्ल्याक एक घडीभर मौन रावया. आमच्या जिवितांत जेजून केल्या सर उपकाराक आमी अर्गां दिवया. जेजू आमच्या सोमयान आमकां हर एक दीस राखला, आमकां हर एक दीस तो पोसता, तो आमकां सांबाळटा, तो आमचो मोग करता. सोमयाची भुरगीं आमी, त्याचो सोमयाक आमी वाकणया, ताचे उपकार आमी नियाळ, ताका आमी काळजांतून अर्गां दिन आमी गावया गीत अनुदिनानन्ना कायुव देवरेगे. पानसंको 70 आणि 9 79 79 पेज. अनुदिननन्ना ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿಗೆ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿಗೆ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ.
वंदने देवा येसु देवा वंदने राजा येसु राजा वंदने देवा येसु देवा वंदने राजा येसु राजा ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣವು ನರವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. सर्व आम्ही उभी राहूया, देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. देवाचे उतार आमच्या जिनी एक उजवाड, आमच्या जिनी एक ते वाट दाखयता. असो मी जेजू तो सोंड्या रुपार हजर आसो, आज ताच्या उतरां मरिफात आमच्या जिविताक ताची उतरां आमच्या काळजांत तो दवरता आनी आमकां हर एकल्यांक सासणीक जिणेक वेची वाट तो आज ताच्या उतरां मुखार दाखोवन दिता. देवाचे उतार भक्तीपणी आयकूंक आमचे काळीज आमचें मन उक्तें दवरया. समार्काचो वांजेल अध्याय 10 वोळ 17. जेजू परत वाटेर लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश केंचे तूं जनाय, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, फोर्साद सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणांतावनूच हांव पाळून आयलां. तुवें जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वोस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड पावलें आनी तो कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोदीक आसलें. बऱ्या मेस्त्री,
सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्या लागीं आयल्या हांव सोम्या सोमकार आसा. सोम्या लागीं आमी तेंचो सवाल विचारूंक जाय. सोम्या, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. देवाचें उतार आमी आयकलें तें आमच्या काळजांत रोंबोन देवाच्या उजवाडान, ताच्या उतराच्या उजवाडान आमी जिवच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आज आमी मागया. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचें मोदें म्हणलें गीत आमी गावया आनी पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडच्याक आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियोवच्या खातीर पवित्र आत्म्याचें बळ आमी मागया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सुते नाम राव तू आमचे सोवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्ते नाम राव तू आमचे सोवे. तुमची तुमचे उदार संस्थानाची सुंदर आणि बुद्धना सगळे तू सर तुझी विद्येचे संस्थानाची सुंदर आणि बुद्धना सगळे तू सर स्वागत पवित्र आत्म्या. बडा ताळ्यान पवित्र आत्मे ससाय मागून आमी तुका आमचे मोठे तुझे सत्ते नाम राव तू आमचे सोवे. राव तू आमचे सोवे. राव तू आमचे सोवे. सर्व आमी बसया. क्रिस्ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताची डेस्टिनी, आमच्या जिविताचो शेवट कितें आमकां हर एकल्यांक देवान रचलां. ताचो मोग करच्या खातीर, ताचे सांगात सदांच रावच्या खातीर आनी आमच्या मरणा उपरांत सासणाचें जिवीत आमी जोडच्या खातीर. आज तेंच देवाचें उतार आमी आयकलें. सासणीक जिवीत वा सासणाचें राज आमी जोडीचे तर आज आमी कितें करूंक जाय. जेजू आज आमकां ताच्या उतरा मुखांतर आमकां हर एकल्यांक आमी कशें हर एकल्यांनी सासणाचें जिवीत जोडी जाय म्हणली वाट जेजू आमकां आज उक्ती करता. एक दीस एकलो ग्रेस्त व्यक्ती, हाचे लागीं जायते आस्त बदेक आसले, जायते पयशे आसले, व्हडा संतोशान तो जियोन आसलो. आनी अशें आसतना ताका प्रायज जावन आयली. आनी प्रायज जाता आसतना तो एकलोच जायते आस्त बदेका कितें करचें म्हूण ताका कळीत जावना. कंत सुरू जाली आनी म्हजे आतां मॉडर्नाचे दीस लागीं आयले आनी हे सगळे आस्त बदेक हांव कितें करूं. आनी तो व्यक्ती इतलो त्या आस्त बदेक तो चिटकोन आसलो की तें सोन रावंक ताका जालें ना. देखून तो चिंता, हे सगळ म्हाका कशेंपुणी व्हरी जाय, मरणा उपरांत म्हाका सर्गाक व्हरी जाय म्हणून तो चिंता. आनी अशें तो ताच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक एकठांय करता, लागीं आपयता आनी तांचे लागीं तो सवाल विचारता. कोणी तर म्हाका सांगशात गी,
म्हजे लागीं आसले सकट आस्त बदीक म्हाका सर्गाक व्हरूंक जाय. कोणी म्हणी वाट दाखयतात गी, कोणी म्हणी सांगतात गी कशें हांवें हे सकट म्हज्या आस्त बदीक म्हाका मरता आसतना हांवें सर्गाक व्हरचें. आनी थंयसर आसले लोक सकट मौन जाता. आनी परत तो म्हणटा म्हज्या आस्तींतलो अर्दोस वांटो कोण म्हाका हे म्हज्या आस्त बदीक सर्गाक व्हरूंक उपाय दिता ताका म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव तांकां दितां. आनी त्या वेळार एकलो बुदवंत तरणाटो थंयसर उबी रावता आनी म्हणटा हांव तुका वाट दाखयतां. तुजे सकट आस्त बदीक तुवें कशें सर्गाक व्हरयेत म्हणलें आनी कशें थंय तुका तुजें आस्त बदीक थंय तुका मेळा अशें करचें, सरकार मेळा अशें करचें, ती वाट तो उपाय तुका हांव दितां. ताचे फुडें 2 सवाल हांव तुका विचारतां, म्हाका जाप दी. जायत म्हणालो. आनी तो बुदवंत तरणाटो त्या व्यक्ती लागीं ग्रिस्त व्यक्ती लागीं विचारता चिंतया तूं हांगा थावन भायल्या कंट्रीक तूं गेलोय, जावं दी दुबयक तूं गेलोय आनी दुबयक तूं वेता आसतना तूं तुजे लागीं इंडियाचे पयशे आसात, रुपीज आसात आनी ते पयशे तूं व्हरून तूं दुबयक पैन करताय, थंय येताय. थंयसर वचून कितें करताय? तो म्हणटा म्हजे लागीं आसले इंडियन करन्सी हांव ते कन्वर्ट करतां आनी ते दिरामा कन्वर्ट करून हांव ते पयशे थंयसर वापरून यूज करतां. सारकें म्हणालो. चिंतया तूं आतां अमेरिका गेलोय, थंयसर कितें करताय? थंयसर तो म्हणटा तुवें जायते पयशे आसात तुजे लागीं पूण ते पयशे अमेरिकान चलनात. इंडियाचे पयशे रुपीज मुस्त आसात पूण अमेरिका तूं गेलोय जाल्यार ते तुजे पयशे चलनात थंय. म्हळ्यार तुका ते मार्केटीक तुका दिवंक जायना, कोणेकान घेनात. थंयसर पयशे यूज जावचे डॉलर, मात अमेरिकन डॉलर. कितें करताय तूं? तो म्हणटा हांव थंय गेल्ल्या वेळार म्हजे इंडियन करन्सी हांव ते कन्वर्ट करतां डॉलराक आनी डॉलर कान घेता आनी डॉलरांत हांव थंयसर जी येता काले वस्तू पुरा काणगोवंक हांव कान घेतां. देखून तो तरणाटो म्हणलो सारकें. कशें तूं तुजे इंडियाचे पयशे भायल्या गांवांत येता आसतना ते पयशे ते यूज करूंक जायनात. कित्याक? तांचे करन्सी दुसरेत. ताका तुवें तुजे इंडियन पयशे तुवें थंयसर तुवें कन्वर्ट केल्यार मात्र तुका थंयसर खंयची वस्त काणगोवंक तुजे पयशे वापरूंक साध्य. तेच प्रमाणे सर्गाक वेता आसतना तुजे आस्त बदीक आसल्या बरी व्हरूंक जायना. तुवें तें कन्वर्ट करचें पडटा आनी कन्वर्ट केल्यार मात्र तुका तुज्या आस्त बदीक सकट सर्गेच्या राजान मेळटा. वैगी तर कशें कन्वर्ट करचें? तो म्हणालो तुजे लागीं आसलें सकट आस्त बदीक तें तुवें हांगासर कन्वर्ट करून व्हरूंक जाय. कशें तूं अमेरिका वेता आसतना, दुबयक वेता आसतना तुजे पयशे पयलेंच कन्वर्ट करून व्हरताय, तशें तुजें आस्त बदीक तुवें हांगासर कन्वर्ट करूंक जाय. तुजें आसलें सकट दुर्बलांक दी, आसलें सकट गरजेवंतांक वांटून दी आनी अशें केल्ल्या वरवीं तुजे लागीं आसलें सकट आस्त बदीक तें ऑटोमॅटीक सर्गेच्या राजान कन्वर्ट जाता आनी थंयसर तुका यथेश्ट दिर्वें फावो जाता. मोगाल भाव भयणीनो, भोय कापूरबायेचें एक गडीत एक दाखलो आज तुमच्या मुखार हांवें दवरलो. ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी जायते संगती मदें जियेता. जावं दी आमचे लागीं घरांत वस्तू आसात, बरें नेसाण खाण जेवण वा घर वा कारां सकट आसात, सकट आमच्या जिविताक भोवचड गरजेचें. पूण सकट संगती आमी हांगासरूच सून वचोंक जाय. कित्याक मरता आसतना आमच्या पेटींत कितेंच घालनात, कितें आसलें काडटात आनी आमची केवल कूड मात्र ती फोंडान दवरतात. पूण आमी जर तर सर्गेच्या राजांत आमकां थंयसर व्हरतें दिर्वें आमकां मेळाजें तर आमी हांगासर आसल्यो सकट वस्तू आमी कन्वर्ट करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां सर्गेच्या राजान व्हरतें इनाम आमकां मेळटा. त्या खातीर आयचो वांचेल आमी पळयलो. एक ग्रेस्त तरणाटो, ग्रेस्त तो ताचे लागीं कितेंय उणें ना, जायतें आसा, सकट आसा आनी तरी पूण तो ग्रेस्त व्यक्ती जेजू लागीं तो येता. कित्या खातीर जेजू लागीं येता? जेजू लागीं येता विचारूंक एक सवाल, विचारन एक सवाल, बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? त्या ग्रेस्त तरणाट्याक बोगलें म्हजे लागीं आसल्या आस्त बदीच्या चड
गरजेचें सासणेचें जिवीत हांवें जोडचें. तें म्हज्या सकड आस्तबदीच्या की चड मोलादीक जावन आसा सर्गेचें राज, आनी तें म्हाका जोडोंक जाय म्हणून तो जेजू लागीं सवाल करन येता. आनी जेजू लागीं सवाल करून आयल्या वेळार जेजू ताका म्हणटा, ग्रिस्त तरणाट्या, तूं म्हजे लागीं आयलाय, तुका सासणाचें जिवीत सासणाचें राज जोडयचें तर कितें करूंक जाय. तर पयलें जेजू त्या ग्रिस्त व्यक्तीची तरणाट्याची तो परिक्षा करता आनी तो ताचे लागीं विचारता, उपादेश तूं पाळटाय? वय म्हणालो तो, जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, आनी आवय बापेक मान दी, सोरी नाका, फोटसाक सांगानाका, हे सकड उपादेश तूं पाळटाय गे म्हणून जेजू ताचे लागीं विचारता. आनी तो म्हणटा, वय सोम्या, हे सकड ल्हानतावनूच हांव पाळना आयलां. पळया कितलें बरें जिवीत तो ग्रिस्त तरणाटो जिवन आसलो. आमी कोणी म्हणी ल्हानतावनूच सकड उपादेश पाळना आयिल्ले आसात गी? ना, हांवें ना. आमी हर एकली चुकोवन पडटा. हर एका आमच्या जिवितांत आमी उपादेश थोडे पटी मोरता, थोडे पटी आमी उपादेशा प्रमाणे जियेना. पूण हो ग्रिस्त तरणाटो पळया, ल्हानपणार तावनूच आज पर्यंत एक उपादेश ताणें मोडोना. कितले पवित्र देवाक मानवनची जिवीत तो जियोवन आयिल्लो. ल्हानपणा तावनूच हांव उपादेश पाळना आयलां म्हणलो तो जेजू लागीं. जेजू ताका म्हणलो, वय खंडीत, तूं सकड पाळना आयलाय, पूण आनी एक तुवें करूंक एक बाकी आसा. तें तूं करशी जाल्यार सर्गेचें राज तुवें आशिल्लें तुका मेळटलें. आनी तेन्ना जेजू त्या ग्रिस्त तरणाट्याच्या ताचेर मोगान दिश्ट घालता. आनी घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना जेजू ताच्या लागीं सवाल करता. हें उतर भोव गरजेचें. त्या क्रिस्त तरणाट्यान हांव सकड पाळना आयलां, बरी जिणी जियोवन आसा सकड म्हळें. आतां जेजू ताचे लागीं डायरेक्ट चॅलेंज करता. जेजू डायरेक्ट सवाल ताका दिता, ताच्या दोळ्यांक पळयता. ताची दिश्ट जेजू आपली दिश्ट त्या तरणाट्याच्या दोळ्यांक दवरून डायरेक्ट सवाल विचारता, चॅलेंज ताका करता. जर तर सर्गेचें राज तूं जोडूंक कुशी व्हरताय जाय तर वोस तुजें म्हूण कितें आसा तें सकड वीक, मेळिल्लो दुडू दुर्बोळ्यांक वांटून दी, आनी सर्गार तुका येतेश्ट दिरवें आसतलें. तो तरणाटो संतोशान बरलो गी बेजार जालें. ताका कितें जालें? कंतिश्ट जालो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो कंतिश्ट जालो. जेजून तितलें सांगलेंच ताच्या आस्त बदीक वीक म्हणलेंत तो तरणाट्याक कंतिश्ट जालो. हाच्या फुडें पळया, हांव उपादेश पाळना आयलां, ल्हानपणार तावनूच बऱ्या मेस्त्री जेजूक मानान भावार्थान जेजू उलो करता सकड केलें जिवितान. पूण एका वाटेन तो चलवालो आनी त्या एका वाटे तावन तो यथेश्ट बेजारायन कंतिश्ट जावन तो घरा पाटींग गेलो. सासणाचें राज ताचें तावन ताका सुकलें. आतां कित्या खातीर तो तरणाटो तो ग्रेस्त व्यक्तीक तो कंतिश्ट जावन पाटींग गेलो? कारणां आसात. पयलें कारण ताचें काळीज देवाक समर्पूंक तो तयार नासलो. ताचें मौन आसलें, ताका खुशी आसली, पूण जेजू आमचे हर एकल्याचें काळीज पळयता. जेजूक संपूर्ण तरान तो दिवंक, संपूर्ण तरान जेजूक सरेंडर करूंक तो तयार नासलो. ताचे लागीं आसलें तें आस्त बदीक. दुसऱ्यान जावन इट इज नॉट वेल्थ इट सेल्फ दॅट इज द प्रॉब्लेम बट द अटॅचमेंट टू इट. म्हाका भाव भयणो, ग्रिस्त काय पाड न्ही, बरें आमकां हर एकल्यांक देवान सकड बरेंपणान दिलां. बरें कुटां, बरें घर, कार, कितें आसा सकड देवान दिल्लें. देवा करगां दिव्यां ताणें दिल्लें. ग्रिस्त काय सकड बरी. पूण पाड केंचें? केन्ना आमी अटॅच जाता, ताका चलोप दोनची येता, तें नासतना आमकां रावूंकूच जायना, तें पाड. ग्रिस्त काय पाड न्ही. केन्ना आमी त्या ससल्या संगते अटॅचमेंट जावन रावता, तें आमकां देवा तावन देवा लागीं येवंक एक ऑब्स्टेकल्स, देवा लागीं पावूंक आमकां कश्ट दिता. आनी फुडें आमी वाचता, आवर पोजेशन्स possesses us. They become obstacles to experiencing the fullness of life that Jesus offers. म्हळ्यार केन्ना आमी ग्रेस्तकायेक लोभ दोवचें न्ही. आमी ग्रेस्तकाय आमच्या कंट्रोलांत आसूंक जाय. ग्रेस्तकायेन आमकां कंट्रोल करचें न्ही. केन्ना पोजेशन पोजेसेस तेन्ना आमच्या जिवितांत
आमकां कश्ट येतात. देखून जायते पटी आमी आमच्या जिवितांत अशें घडटा की जायत्यो वस्तू आमी रास करता. असो अर्थ म्हाका वस्तू गरज आसात म्हूण न्ही, म्हाका वस्तूनच म्हाका मुठीन दवरलां. देखून तेन्ना आमी कितें जाता, त्यो वस्तू नासतना, त्यो संगती नासतना आमी भायर वचूंक देवा लागीं येवंक आमकां कश्ट जातात, अडकळी घालतात. जाकेबाचें जिवीत पळया. जाकेब एक ग्रेस्त व्यक्ती आनी जाकेबाकी जेजून डायरेक्ट सवाल केलें, जाकेबा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. तशें म्हळ्यार एका रितीन जाकेबाकी जेजून एक ऑफर दिलें सासणाचें जिवीत सोडूंक. आनी जाकेब देवून आयलो आनी जेजूक आपणाच्या घरा व्हरून गेलो. आनी जाकेब कितें म्हणालो, निमाणें सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दितां. जाकेबाक कितें मोन आयलें, कशें साध्य जालें? ग्रेस्त तरणाट्याक कित्याक साध्य जावंक ना? कित्याक जाकेबान ग्रेस्तकायेचें लाभ धरून जियोंक ना. ग्रेस्तकाय आसली पूण ताणें ग्रेस्तकायेक लाभ धरून जियोंक ना. त्या खातीर ताका ती ग्रेस्तकाय वांटूंक ताका सलेस जालें. पूण ग्रेस्त तरणाट्याक ग्रेस्तकायनच मुठीन दवरलें. त्या खातीर ग्रेस्तकायनच ताका कंट्रोल केल्लें. त्या खातीर त्या ग्रेस्त तरणाट्याक ताचे लागी आसलें तो दिवंक सोकोंक ना. मोखल भावनो आनी भयणीनो, आज आमी ह्या सोम्या जेजूच्या पांया तळा आयल्या. आमकां हर एकल्यांक सासणाचें जिवीत सोडूंक जाय. जेजू आज आमकांय त्याच ग्रेस्त तरणाक विचारलेलें सवाल म्हाका आनी तुमकां विचारता. आज आमी एक काम करूंक बाकी आसा. आज तुवें एक काम करूंक बाकी आसा. आज आमी ह्या आराधना वेळार खंयच्यो संगती आमकां जेजू थंय व्हरूंक, जेजू लागीं येवंक आमकां अडखळ हाडटात. आमच्या भावार्थांत अडखळ येवच्यो संगती जायत्यो आसात. मागण्या वेळार मागण्याक बसतना आमकां अडखळ येवच्यो संगती जायत्यो आसात. मिसा वेळार भक्तीपणां भाग घेता आसतना आमकां अडखळ्याच्यो संगती जायत्यो आसात. दान धर्म करता आसतना जायत्यो संगती आमकां अडखळ्यो हाडटात. जेजू लागीं आमगे संपूर्ण विश्वास दवरूंक जायत्यो संगती आमकां अडखळी हाडटात. जर असल्यो अडखळ्यो आमच्या जिवितांत आसात तर आज आमी त्यो खाण दवरूंक जाय, पयस करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी जेजू लागीं संपूर्ण विश्वास दवरून सर्गेचें राज आमकां लाभोवंक साध्य जाता. दुसऱ्यान जावन आमी खंयच्याय संवसाराच्या संगतीक एटॅच जावन लबदून जियोवचें न्हय. त्यो सकट संगती देवान दिल्ल्यो जर म्हाका आसा, म्हजे लागीं चड आसा आसल्यार आमी वांटून दिवया. आसल्ल्यांतलें आमी हेरांक दिल्ल्या वरवीं तें कन्वर्ट जाता. सुरवेर म्हळ्यार हांवें कितलें आमी हेरांक दिता तितलें आमी दिल्लें तें कन्वर्ट जाता आनी सर्गींच्या राजांत ताचें की वर्तें आमकां मेळटा. देखून लुकास वांजेल अध्याय 18 वोळ 30 पेद्रून म्हळें जेजू लागीं, तर सोम्या आमी सकट सांडून आयल्या, तुजो पटलाव केला. आमच्या कुटुंबाच्या घरदार भाऊ भयणी बायले भुरग्यांक भुंय बाट सकट आमी सांडला. आमकां कितें राखोन आसा? जेजू म्हणालो, कोण आपणाच्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक सकट सांडीत जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें कितें सोडलां ताच्या प्रास जायत्या वांट्यांनी चड आनी मुखल्या काळांत सासणीक जिवीत तांकां लाभतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हणटा, ह्या काळांत ताणें सोडलां ताच्या प्रास जायत्या वांट्यांनी चड आनी मुखल्या काळांत सासणी जिवीत लाभतलें. जेजू आज आमकां आमच्या आवय बापायक बायल्या भुरग्यांक सोड म्हूण सांगिना. आसलें सकट जेजून येदोळी कोणायक सांगलां की तुजें आसलें सकट वीक म्हणून कोणायक सांगूं ना. पूण जेजू आमकां ह्या देवाच्या उतरां मुखांत आमकां जागोवणी दिता. आमी खंयच्याय संगतीक आमी लाभदून रावूं नजो. सोम्या खातीर हर एक दीस त्याग करूंक, सोम्या खातीर आमी संपूर्ण दिवंक, संपूर्ण तरान समर्पण करूंक आमी सोम्याक हर एक दीस तयार आसूंक जाय. आनी दुसऱ्यान आमचो जिविताचो उद्देश इतलोच, आमी हर एकल्यान सर्गेचें रास जोडोवंक जाय. देखून उपादेश पाळोवंक जाय, सोम्याचो मोग करूंक जाय. ताच्या चड जेजू आमचे लागीं विचारता, एक बाकी आसा आमच्या जिवितान करूंक. जे कितें आमी जाणाव हर एकल्याच्या जिवितांत एक एक ऑब्स्टेकल्स, एक एक अडकळी आसात. ते अडकळ्या सोदून काण सोम्या मुखार आमी दवरया. एक घडी पर आमचे दोळे धांपया. त्या जेजून ते ग्रेस्त तरणाट्याचेर आपणाची मोगान दिश्ट घाली. आज जेजू आपली दिश्ट आमचेर तो घालता. मोगान तो आपली दिश्ट घालता आमचेर.
कित्याक आमी हर एकली जेजूक मोगाची. जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमी कोणूच सर्गीच्या राजांतून पयसो राना जावच्याक म्हाका हर एकल्यांक सासाचें जिवीत मेळच्या खातीर जेजू आयलो. आज जेजूय आपणाची दिश्ट आमचेर घालता आनी म्हणटा तुवें करूंक जाय आसचें एक काम बाकी आसा, तें जाल्यार आमी हर एकली सर्गीच्या राजांत जोडूंक सर्गीचें राज जोडूंक आमी पावता. जेजू लागीं विचारया सोम्या कितें करूंक जाय हांवें. जेजू म्हणटा तुकाच तूं म्हाका दी. आमकांच आमी जेजूक समर्पण करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत कितें आशेता तें सक्कड जेजू आमकां दिता. आमचो वेळ, आमचें जिवीत, आमचें सक्कड काम, आमचें सक्कड चिंतना, आमचें सक्कड आलोचनो, आमचें सक्कड वावर सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण करया. तोच सांबाळटा, तोच राखता, तोच आमकां जिविताक कितें जाय तें तो फावो करता. तर आमी आमकांच सोम्याक समर्पण करया आनी गावया गीत सगलोच जेजू समर्पिता 516. Soglos Jesu samarpita Kushek saha opsita Sada smoka Tache pati Tache stayha सक्कड समर्पण कर, आमचें जिवीत समर्पण करया. Soglos Jesu samarpita Kushek saha opsita Sada smoka Tache pati Tache stayha आमचे हात उबार्या. Servo Saudita Servo Saudita Servo Smata Servo Nara Samarpita Servo Saudita Servo Saudita Servo Smata Servo Nara Samarpita. ओय सोम्या जेजू, तुवें म्हाका जिवीत दिलाय, तुवें म्हाका बेसावांनी भरलाय. बरें कुटाम, बरी आवय बापय, बरी भाऊ भयणी तुवें आमकां फावो केलाय. हें सांगा सकडांक सोम्या जेजू तुज्या पांया तळा हांव आज समर्पण करता. म्हज्या जिणेन व्हरतो संतोश, व्हरतो मोग दिवची म्हजी वडिलां आसात, तांकां तुज्या पांया तळा हांव समर्पण करता. जेजू व्हरतें दिरवें जावन आसा आमचें कुटाम, आमची मोगाची, म्हजो पेलो, म्हजो भाव आनी भयण. सोम्या जायते पोटी म्हज्या भावांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यान हांवें दुखयलां, तांकां वायट केलां, तांकां वायट हांव आशयलां. सोम्या जेजू ह्या घडये म्हजे सर पातकां हांव वळखातां. म्हजें जिवीत तुका संपूर्ण तरान समर्पण करता. म्हाकाच कितेंच दवरिना सोम्या, तूंच म्हजो सांबाळणार. तुजे विणे हांव कितेंच करूंक शकना. आमच्या कुटुंबांत असल्या सर सांद्यांक सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण करया आनी गावया. Soglos Jesu samarpita Tacha paya serporta Laukikusha Yai sasanda Tangi somya Makata परत गावया.
सगळं जेजू समर्पिता ताच्या पाया सर पडता लौकिक कुशल संसांता कानगे सोम्या माता सर्व संगीता संगीता सर्वस्माका सर्वंगारा समर्पिता सर्वसंगीता सर्वसंगीता सर्वस्माका सर्वंगारा समर्पिता. मोगल भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां पातका ओडचे जायत्यो ताळण्यो आसात. जावं दी राग, जावं दी मोसोर, जावं दी खोटे उलोवणे, वायट पिंतुरां बरोवची, वेळपाट करचो, कोबरो उलोवचो, जायते खोटेपण, जायती बातकां आसात. ही सकड आमकां जेजू थंय लागीं येवंक, सासणेचें रास जोडूंक आमकां ती अडखळी घालतात, ऑब्स्टेकल्स जातात. आज जेजू लागीं आमी सांगया, जेजू लागीं आमचे सकड उणें येपण आमी समर्पण करया. संवसारी संगतीक आमी बली जाल्या, अटॅच जाल्या संगतीक, खंयतरी आमकां त्यो संगतींत भायर येवंक जायना. तसलो संगती सोम्याच्या पांया तळा आमी दवरया. आज सोमी आमकां हर एकल्यांक सुडखा दिता. सोमी आमकां हर एकल्यांक त्या संगतींत आमकां आज बाचावी लाभयता. आज जेजू आमकां आज सकड वायट आतावन आमकां तो राखून व्हरता. आमी इतलेंच करूंक जाय, इतलेंच बाकी आसा. जेजू आमकां विचारता, समर्पण कर तुजें जिवीत, तुजें उणेंपण, सकड आमची बातकां, सकड आमचे खोट्यो वंदोवण्यो, लौकीक कुशाळाय सकड सोम्याच्या पांया तळा आमी दवरया, ताका समर्पण करया आनी गावया. सगळं जेजू समर्पिता सोम्या म्हाका सांदिता मोगान सते म्हाका तुंबर आशीर्वाद मुझेर दवर. गावया. सगळं जेजू समर्पिता सोम्या म्हाका सांदिता मोगान सते म्हाका तुंबर आशीर्वाद मुझेर दवर. सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्माका सर्वंगारा समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्माका सर्वंगारा समर्पिता समर्पिता. जेजूच्या पांया तळा आमचें समर्पण आमी करया. जेजू पळयता आमचे हर एकल्याचें काळीज. आमचें काळीज एक बोगनांचो जागो. म्हज्या काळजांत हांव मोग वाळटा, म्हज्या काळजांत हांव बिरमोट वाळटा, म्हज्या काळजांत हांव बरेंपण वाळटा.
आज सोम्याच्या पांयातळ आमचे काळीज समर्पण करया. ह्या काळजान जायते जडाय आसा, जायते दूख आसा, जायते बेजाराय आसा. आज सोम्याच्या पांयातळ आमी आयल्या. आमचे काळीज जेजू ते नवें करून दिता, हिमापुरी धोवें करून दिता, ते पवित्र करून दिता. आमच्या काळजांत सदांच जेजू रावता, जेजू वस्ती करता. जायते पटी ह्या काळजाक हेरांनी दुखयलां वा आमी हेरांक दुखयलां जावंक पुरो. कोणाक आमी दुखयलां तांकां आमी भुगसूंक सोम्याची कृपा आमी मागया. भोगसण्याचें काळीज जेजू लागीं आज आमी मागया. बरो मोग आमच्या काळजांत रास करच्या खातीर आमी मागया. जायते पटी काळीज जेजू थंय दवरच्याक संवसारांतय आमी दवरलां. आमचें काळीज सोम्या थोन पयस आसा. सोम्याच्या मोगाक आमचें काळीज आशें ना जालां जावंक पुरो. आज सोम्या थंय आमचें जिवीत समर्पण करता आसतना सोम्या आमचें काळीज, आमचें मन तूं पवित्र कर, तूं नितळ कर. त्या आशिर्वादांनी भर, ते तुज्या कृपेन भर म्हूण आमी मागया. आनी आमचें काळीज सोम्याच्या पांयातळा समर्पण आमी गावया. सगळोच जेजू समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता सुशेसरा ओप्सिता सदां स्मोकन ताचे पातीर ताचे स्तय हांव जियेता. सर्व संविता सर्व संविता सर्व स्वाता सर्व समर्पिता. आमी समर्पण करया आमच्या युवा जनांक आनी भुरग्यांक. युवा जन बऱ्या फुडाराच्या वाटेर आसात. आमची भुरगीं तांच्या जिविताच्या फुडाराच्या वाडावळींत आसात. जायते आमचे तरणाटे वायट मोगाक बली जावन, मादक द्रव्यांक बली जावन, सोम्याच्या मोगात हांव, सासणाच्या राजात हांव ते आज पयस उरल्यात. जेजू आज तांचे मतूच वाडोवन दी. तांच्या जिवितांत सदांच बरें विसवण करूंक तांकां बरें मन लाबोवन दी. तांचे काळीज सदांच जेजू ते पाटी परतोवन दी. सदांच तांणी सर्गींच्या राजाक लाभच्या दिसल्या संगते खातीर वावरूंक आशेवंक देव तांचें मन तांचे जिवीत परिवर्तन करून दी म्हूण मागया. समर्पण करया आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्या भुरग्यांक. आमच्या घरांत नेणतुली भुरगीं आसात. आमच्या कुटुंबांत इस्कॉलागेची भुरगीं आसात. बरी जाणवाय तांकां लाबोवन दी. ह्या पावसाच्या दिसांनी जायते पिडेक आमचे भुरगे वळख जाल्यान देव तांकां बरें करून दी. पिडेंतले सुटका दिवन दी. आमच्या भुरग्यांक देवाचो मोग तांणी दिसपरते अनुभव कर. सदांच कृपेन तांकां वाडच्या खातीर आमच्या सर भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक जेजूच्या पांयातळा आमी समर्पण करया आनी गावया. सर्व संविता सर्व संविता सर्व स्वाका सर्व नरा तां समर्पिता. सर्व संविता सर्व संविता सर्व स्वाका
सोडवणारा काम समर्पिता. समर्पण करूया आमच्या पिढेस्त भावा भयणीक, आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची विविधतेच्या पिडेन कश्टोन आसात. थोडी मारेकार पिडे कॅन्सर आनी विविध मोतीचे पिडा, जायते तरणाटे, जायते आमची प्रायोता पिडेंत आस्पत्र्यांनी आसा, थोडी ICUंत आसात. ह्या वेळार तांकां आमी सोम्याच्या पांयातला समर्पण करया. जेजू आमचो श्रेश्ठ वैज, जेजू लागीं हर एक तराचे पिड्या शिड्या घेवन आयिल्लो लोक जेजूच्या त्या स्पर्शांत हांव ती बरी जावन गेल्या. आज जर सोम्याचे स्पर्श आमकां लाभता, असाध्य म्हणलें सकट साध्य जाता. आज जेजू आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांनी, आस्पत्र्यांनी असं सर पिडे आसतात, जेजूच्या पांया तळा आमी हाडया, तांचे खातीर मागया. जेजू आज तांकां हर एकल्यांक आपडटा, ताचे दैवीक स्पर्श तांकां तो लाभयता, तांकां तो पिडेंतले गूण करता. मोतीचे पिडेन जायतीं जाणां बळबळून आसात. ना समाधान, सुसायड करच्या चिंतपानी जायते तरणाटे, जायते जना व्यक्ती आसात. ताचे देव मौन परिवर्तन करून दी, तांकां सर पानपासांतले तांकां राखून दी आनी सर वायटांत तांकां राखून दी. जेजू थंय सदांच तांणी नवो उजवाड, नवें जिवीत फावो करच्या खातीर आमचे सर पिडेस्तांक आनी तशेंच स तराच्या मानसीक पिडेन वळवळच्या सर एकल्यांक सोम्याच्या पांयातळा आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांत असल्या पिडेस्तांक सोम्याच्या पांयातळा दवरया, तांकां समर्पण करया आनी गावया. स्वर्ग संहिता, स्वर्ग संहिता, स्वर्ग स्माका सोडवणारा हांव समर्पिता. स्वर्ग संहिता, स्वर्ग संहिता, स्वर्ग स्माका सोडवणारा हांव समर्पिता. समर्पण करया आमच्या सगळ्या राष्ट्राक. करोडांनी लोक आमच्या ह्या राष्ट्रांत विविध जातीचो, विविध भाशेचो, विविध धर्माचो लोक जिवन आसा. आमी हर एकलीं देवाची ह्या आमच्या राष्ट्रांत समाधान रास करच्या खातीर आमी मागया. धर्मामध्ये जावची लढाई, झूज बेगीन रावूं दी. आमच्या राष्ट्रांत एकलो आनी एकल्या थंय भाव भावा भयणी बरी बरें म्हूण आसा करच्या खातीर मागया. आमच्या राष्ट्रांत एकवट विविध जाग्यांनी झूज जावन आसा, जायत्या लोकांचो संहार जावन आसा. आज आमच्या राष्ट्रांत एकवट मोग आनी धर्मा मदें एकवट समाधान रास करच्या खातीर आमचो सगळो राष्ट्र, आमचो देश, आमचो गांव सोम्याच्या पांयातळा आमी समर्पण करया. आमचे राज्यकीय मुखेली तांकां बरें मन लाभूं दी आनी हो राष्ट्र सदांच अभिवृद्धीच्या वाटेन हाडच्या खातीर बरें मन तांकां ती फावो करून दी म्हूण सर आमच्या राजकीय मुखेल्यांक, देशाच्या फुडाऱ्यांक सोम्याच्या पांयातळा हाडया. ताका सोम्याच्या पांयातळा समर्पण करया आनी गावया. जेजू समर्पिता, सोम्या म्हाका हांव दिता. पोगान सक्ती म्हाका तुंब आशी
जीवत मोचे दोभो सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्माता सर्वनारा हम समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्माता सर्वनारा हम समर्पिता. सर्व आमी दिबी घालया. सोम्याच्या पांया तळा आमी आसल्या. देड वर सोम्याच्या हजरपणान ताची स्तुती गावन ताका अर्गां दिवन ताका होगलाप दिवन ताचें उतर आमी आयकून आमच्या जिविताचें समर्पण केलें. जेजूक आमकांच ताच्या पांया तळा आमी दवरया. ताचें बेसांव घेवच्यात. ताचो आशिर्वाद आमी आज जोडून घरावेच्यात. आमचे ते आसले सक्कट कोटेपण जेजूच्या रक्तांत आज जेजू आमकां दोनी तळ करून दी. ताच्या दैवीक स्पर्शान आमकां हर एकल्यांक तो आपडून आमचे असले सक्कट पिड्या शिडा तो गूण करून दी. आमच्या मोतेंत आमच्या काळजांत भोगचें सर वजन टेन्शन जेजू आज हाळू करून दी. त्या खातीर आमकांच सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण करया. सोम्या हांव सर्वस्व तुका समर्पण दिता. कित्याक तुजे बीन हांव कितेंच करूंक सोगसो ना. तूं म्हाका जाय सोम्या. सदांच तूं म्हजे संगी राव. म्हज्या सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत संतोशांत बेजारायेंत कश्टांत अनवारांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या हर एका घडये जेजू तुजो सांगात म्हाका दी. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. मौनपणी आमचे सोर गोडसो कितें मागोवंक आसा कितें गरज आमकां आसा जेजू लागीं भावार्थांत आमी मागया. जेजूर म्हळा हांव तुमचे सगळे सदां काळ आसतलो. जेजूचें हजरपण आमच्या सांगाता सदांच आसा. आज जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडच्या मुखांत्र ताची कृपा आमी जोडून घेता. हांगासान वेता आसतना जेजूक आमी व्हरून या. ताचो आशिर्वाद घेतले आमी आशिर्वादाचे व्यक्ती जावया. जेजू बरी सदांच बरे व्यक्ती जावया. ताचे उपादेशा प्रमाणे पाळण सर्गींचे राज जोडच्याक ताचो आशिर्वाद आमचेर आमी घेवया. जेजून ताचे चर्चे आयल्या हर एकल्यांक जेजून आपडलें तांकां आशिर्वाद दिलो. आज जेजू ताचो आशिर्वाद आमचेर तो वता. ताचो आशिर्वाद आमी मागया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर असो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या हर एका वावराचेर. आनी आमी हर एकलीं ताचो आशिर्वाद घेतलेलीं आमी ताचे बरी पवित्र भाग्यवनपणांत
जिणी जियोवच्याक जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया आनी गावया येद्या व्हडा साक्रामेंता. Itiavoda sacramenta sustanamon coruyam puviratya upavota novioriti adaya sonecha Pescatrisya Bhavadachi Mordevya Sasimba Lasam Stutis Tukvi Mahima Sasna Sasna Ekastaya Hasita Tukaragarja Svirita Samasami Navarta. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी रास करता आई सासनाच्या ससना. Amen. बरो दीस देव मोगाळ भवानो भयणीनो, सालरसाच्या पुणशेताक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. जर कोणी थंयसर उबे रावन आसात त्या कुशीक जागो आसा, जाय पुरतो जागो आसा, म्हज्या उजव्या कुशीक दयकन तुमी थंयसर विंगसाक वचें. हेची मिसां हे बरी आसात. फेस्त मिसला जॉन डिसोजा हिरगान तसो 75व्या वर्साचो जल्मादीस जावन आसा. बगी जल्मादीस ताका आमी मागता. सर्वेस्पर देवताचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता. चिमिसा अर्गामिस्तिलांत मार्टिन पिरेरा बेंगलोर, विनुता लोबो फरापाडी, रेजिना डिसोजा मुडबेळे, जसिंदा डिसोजा मियार, लता डिसोजा मियार, लेस्ली रोजारियो कटपाडी, रोशन नजरत बोळा, थॉमस आणि मेरी डिसोजा मुंबई, शांती स्टीवन डिसोजा आणि कुटाम बॅरेन, सोफिया डिसोजा बॉम्बे, रेहा डिसोजा बॉम्बे, कॅनी डिसोजा बॉम्बे, जॉन क्वीनी डेसा शिवमोगा, रीतन आणि रिशॉन ताकोडे, हेराल्ड आणि प्रीती सिक्वेरा काबेट्टू, जसिंदा डिसोजा आणि कुटाम उद्यावर, सिप्रियन मोंथेरो मंगलोरो, कर्नाटका शिक्षण इलाक्याचो आयुक्त जाल्ल्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता. मायकल कोर्डा दुपदगट्टे जल्मादीस, केविन मस्करेनस दुपदगट्टे जल्मादीस आचरण करतात. बाकी जल्मादीस तांकां आमी मागता. अलेक्स विल्सन डिसोजा पिलार, अरुण आणि दीपिका फर्नांडीस मोडबेळे, अनोरा फर्नांडीस मोडबेळे, अंजला फर्नांडीस मोडबेळे, स्टीवन आणि मर्लिन लूसी उद्यावर, बबिता मिस्कत शिरवा, मिया मोरा डिसोजा मुदरंगडी, जुलियाना डिसोजा आणि कुटाम मुदरंगडी, रॉबर्ट अनिता डिसोजा शिरवा, रिशल फातिमा डिसोजा शिरवा,
Louis Victor, Kerala, Lawrence Pasanna, Thallur, Priscilla Diago, Dubai, Leonard Leslie Rodriguez, Sirsi, Avid Jacinda Cardin आणि कुटाम बसरूर, जॉर्ज डेसा कुंड्याडका, शार्लेट डिसोजा मियार, शरल आणि मेलिटा हिरगान, अनिल डिसोजा नेल्लिकार, रोमिला मोहनिस मुडबेळे, ग्रेसी आणि कुटाम शिरवा, जोसेफ रोनाल्ड तावरो आणि कुटाम खलातूर, जॉयसन तावरो खलातूर तसं जल्मादीस आचरण करता बाकी जल्मादीस तक आम्ही मागताव. जेकब डिसोजा आणि कुटाम नेटोडी, आयरल डिसोजा शिरवा, अल्फ्रेड आणि क्लारा डिसोजा किन्निगोळी, लाइनिश क्वाड्रस शिरवा, क्लियॉन आणि इयन बार्नेस कुवेट, सायमन डिसोजा कनाचार, इनास आणि हिल्डा डिसोजा सिद्धगट्टे, डिसोजा कुटाम ऐखळा, बॅप्टिस्ट फर्नांडिस बनकर, जेसन सल्डाना मुदरंगडी, रोशन आणि प्रीमा मेनेजर्स उडपी, सेलेस्टिन डिसोजा नखरे, विनुता लोबो परपाडी. प्रत्येक राजगतीर सांजल्यात मेरी डिसोजा किनिगोळी, हेराल्ड सोनिया नजरेत आणि कुटाम दुबई, कॅनी डिसोजा बॉम्बे, मोविन डिसोजा आणि कुटाम बँगलोर, पीटर डिसोजा आंचलोर, जॉन क्वीनी डेसा शिवमोगा, रायन फर्नांडिस गोवा, फ्रेग्रेन्स फर्नांडिस गोवा, लवीना मतायस केरला, रोशन डिसोजा कनाचार. आयचे मुर्दोमो मायकल मतायस कनाचार, हेल्विन मतायस आणि कुटाम दुपदगट्टे. आयच्या जवनाक वंतिगे दिल्ली, सोफिया डिसोजा बॉम्बे, रीतन पिंटो थाकोडे, अत्तावर कुटाम बँगलोर, इयान लॉरेन्स डिसोजा किन्निगोडी, तेरेसा मेंडोन्सा नखरे, एलिझाबेथ मतायस कुवेट, स्टीवन आणि मर्लिन लुविस उद्यावर, आयरिन नजरेत मुडबेळ्ळे. तांच्या सांगता आमच्या हरी एकल्याच्या इराद्या बसोत त्या बसोत गरजा बसोत प्रत्येक तरान आम्ही सचबलयताना वेळार मागया पवित्र आत्म्याचे गीत आता आम्ही गावया. पवित्र आत्म्या चेतय जिये, पवित्र आत्म्या सदा काळजिये, देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये, देवाच्या आत्म्या मोचे तैंचिये, मोचे तैंचिये, मोचे तैंचिये, मोचे तैंचिये, मोचे नितळ कर, चिंतात मुझे निर्मळ कर, चिंतात मुझे निर्मळ कर, ताळीस मोचे कालते कर, जीवित मोजे बोळे 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 कर, मोचे तैंचिये, पवित्र आत्म्या मोचे तैंचिये, पवित्र आत्म्या सदा काळजिये, देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये, देवाच्या आत्म्या मोचे तैंचिये, मोचे तैंचिये, मोचे तैंचिये, मोचे तैंचिये. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 32. एक संसमल्या आम्ही घरा देवाच्या, पूर्ण वाई रूपांतर करून पुढील ख्रिस्ताच्या,
भक्तीन उभी राहिल्या आम्ही जेवणान सोम्याची सुत एक मोठ्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेव्हा सर्गीचे ओविका गीता समाधान सोम्याची जीविता जीवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू क्रिस्त ते मोगाळ भावन आणि भयणीनो, ह्या वर्त्या दिसा सान लॉरेन्साच्या पांया तळा ताची मजत मागूंक आमचे उपकार घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. आज बागेन पवित्र सभा बागेवन जाकोब वर्तो धर्मदूत हाचे परब आचरण करता. बागेवन जाकोब जेजूचो एक लागशिल्लो आपोस्तल जावन जेजूच्या मिसावांत ताणें लागशिल्ल्यान सोम्याचो पाटलाव केलो आनी सर आपोस्तला पैकी पयले सोम्या खातीर जीव दिल्लो मार्तीर मेल्लो आपोस्तल जावन आसा जाकोब. जाकोबाच्या पत्रांत जाकोबान बरयल्ल्या पत्रांत ताची उतरां आसात. करण्या विणे भावार्थ आमचो व्यर्थ म्हणटा जाकोब. आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ आसा तो भावार्थ आमी करण्यांनी दाखोवंक जाय, तेन्ना मात्र तो भावार्थाक खरो अर्थ लाभता. ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. सान लॉरेन्साच्या मजतीन आमी दिसपडटे खऱ्या भावार्थांत आमी जियेवया. तसो भावार्थ आमच्या भावा भयणी मने मोदें दुबल्या धाकट्या मोदें तो करण्यांनी आमी बऱ्या कामांनी बऱ्या सेवेन आमी दाखोवच्या मुखांत्र आमी खरे सोम्याचे पाटलाव जावच्याक जाय जालो आदार ह्या बलिदाना मुखांत्र आमी मागया. आमी केल्ल्या सर पातकाक उणेपणाक देवा लागचे बोगसाने मागया आनी नितळ काळजाने बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी आणि तुमकां भावा भयणीनो सुगुणां सरण सांगता मनान चिंतून तोंडान उसळून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Unsagi Ani Shanti Tacha Ishta Sansari Siddhis Pura Deva Sargin Charaya
पिता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका भिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेगे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्च दोस्तान आमची मागणी मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. सरपदवेदार आणि शासनाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवन तुझ्या धर्मदुता भितरलो पयलो भाग्यवान तू जाकोबाक तुवें विंचलोय ताचे साक्षी वरवीं लजे आनी भिरांती विणे भावार्थ परगट उसारूंक आमकां देर मेळो आनी ताच्या विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी स्वस्थकायेची तुजी साकरी करूं आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या ससना. बाबा भयणीनो असली उतरां वर्ती पदवी आमचे ताव न्हय बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वोवयता. हर एक तरान आमी कश्टताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकारान सांपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते पावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मोरना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताजें मरण आमची विनाशी कुडींत आमी सदां वोवयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाच्या रिस्केंत आमकांच आमी सोण सोडता. तशें म्हळ्यार आमचें थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमंदलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमंताव देखून आमी उलयता आनी जेजूक जिवंत उठयल्लो तो सुदेव आमकांय जेजू सोवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवोर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती
अधिक अधिक सरतली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. रटण्या रुदानांनी वमतात ती, गितां गायनांनी करतली लुवणी. रज्ञारुदानानि वोमताति गीता गायनानि कर्तली लुमी. रज्ञारुदानानि वोमताति गीता गायनानि कर्तली लुमी. सियोनाचे सुबंपोन सर्वेस्पोरान पुनर्स्थापित करचे वेळी आमकां ते एक सोपानशे दिसले. तेदना संतोषान हासली आमची तोंडां आनी आमची जिबेर केल्ली एक सारकी उल्हासाची गीतां. रज्ञारुदानानि वोमताति गीता गायनानि कर्तली लुमी. कसली विचित्रा सर्वेस्परान तांचे खातीर केली ना. अशी उद्गारली आन्याच्या नांगा. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केली महत् कार्या. देखून संतोषान भरल्यान आमची काळजां. रज्ञारुदानानि वोमताति गीता गायनानि कर्तली लुमी. सर्वेस्परा नेगेबात उदकाचे व्हळ नव्यान वाळटात. तशे आमचे सुबांपण आमकां पाटी हाड. रडण्या रुदानांनी वोमतात ती, गीता गायनांनी करतली लुवणी. रज्ञारुदानानि वोमताति गीता गायनानि कर्तली लुमी. रज्ञारुदानानि वोमताति गीता गायनानि कर्तली लुमी. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुमी भायर सरन वचून फोळ उरचेत आसले फोळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या तोवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशीन आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागा लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या दोगा पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हूण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पिवंक वेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी सकता. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पिवंक येतल्यात तें खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासून म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या दोगां भावांचे रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकडांक सरशीन आपोवन सांगलें, संवसारी आदिपाती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक ओडसून दवरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें व्हड जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुताक हेरांक आपले सेवा सारकेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सुमेसाचे सोडवणे पासून आपलो जीवूच दिवंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक दीस एकलो तरणाटो जिवितांत मस्तू कन्फ्युजनार आसलो, कामाच्या सुतनेर आसलो, जिवितांत बरो फुडार आपणाक लाभाजे म्हणल्या चिंतपांत आसलो व्यक्ती एका जाणट्या व्यक्ती लागीं येता आनी म्हणटा, म्हाका म्हज्या जिवितांत वयर येवंक जाय, हांवें कितें करीचें. आनी ह्या सवालाक म्हाका जिवितांत वयर येवंक जाय म्हणल्या सवालाक जाप जावन तो जाणटो व्यक्ती त्या तरणाट्याक म्हणटा, जिवितांत वयर येचें तर पयलें वयर वचनाका, पयलें सकला वच. कित्याक वयर गेल्यार तुका दिसचे नेकेत्रां, आकाश, चंद्र, सूर्य ते तुज्यान आपणावंक असाध्य. पूण जिवितांत तूं सकला वच, सकयल वच आनी सकयल तुका भांगार, मोतयां मेळटलें. ते काणगे आनी ते काणगेल्यार जिवितांत तूं वयर येवंक पावतलोय. म्हाका भाव भयणीनो, त्या एका जाणट्या व्यक्तीन दिल्ली जाप भोव एक जाणवायेची आमी म्हणयेत. जिवितांत वयर येचें तर आपापींच कोणायक वयर येवंक जायना. आमी कश्ट काडूंक आसा. आमी सकयल त्या व्यक्ती ताणें सकयल वच म्हळ्यार ताणें कश्ट काडून जिवितांत कश्टांत ताणें शिकोवन आनी त्या मुखान ताच्या कश्टाक प्रतिफळ जावन ताका धरणीपंथा मेळचें भांगार आनी मोतयां आपणायल्यार ती ताच्या जिवितांत फुडें ताका बरें करूंक पावता, ताचें जिवीत बरें रुपीत करूंक पावता. असो अर्थ तितलोच कश्टांत मात्र कश्ट काडल्यार आमच्या जिवितांत बरें फळ मेळटा म्हणलो उद्देश. आयचो वांजेल, आयची देवस्तुती. आज आमी जाकोब वोर्तो हाचें फेस्ताचरण करता. कोण हो जाकोब वोर्तो? जाकोब वोर्तो हो जेजूच्या 12 आपोस्तलां पैकी एकलो आनी जाकोब आपल्या भावा पेद्रूचो व्हडलो भाव. जाकोब आनी जुवांवचो व्हडलो भाव. जाकोब आनी जुवांक जेजून गालिल्याच्या सरोवरार ते मासली पागून आसतना तांकां जेजून आपयलें आनी म्हळें, येया हांव तुमकां मनशांचे पागे करतलो. आनी अशें दोगांयनी जुवांवन आनी जाकोबान आपली जाळां सकट सांडलें आनी जेजून दाखोवच्या वाटेंत ते आयले आनी जेजू सांगाता थंय रावले. आनी जाकोब, जुवांव आनी पेद्रू ही तिगूय जण जेजूक चड मोगाचे. कित्याक जेजून जायते पटी हर एका थोड्या वेळार ह्या तेगांक मात्र ताणें ताच्या सांगाता चड लागीं दवरलें.
पयल्यान जायराची तूं मरण पावल्या वेळार ताका जिवान उठोवच्या संदर्भार ह्या तेका आपोस्तलांक मात्र जेजून आपणा सांगाता भितर आपोवन व्हेल्लें. रुपांतर जातानाय जेजून ताबोर पर्वतार जेजू सांगात आसले ही तेग शीस आनी जेजूच्या गेत्सेमानी मोळ्यांत जेजूच्या त्या कश्टा वेळार मागणें करूंक जेजून हे तेका शिसांक आपोवन व्हेल्लें. आनी जाकोब जेजूक चड रितीन मोगासो जाल्लो आनी जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्लो. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू लागीं जेबेदेवाची पुतांची आवय जाकोबाची आवय ती येवन जेजू लागीं विचारता आनी म्हणटा, म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलें म्हूण म्हाका जाप दी. हें सवाल जेजू लागीं कोणेंच विचारूंक ना. जायते जाणां जेजू लागीं आयलीं, जेजून विचारलें तुका हांवें कितें करी. जायते जाणां म्हणलें आमकां बरें कर, म्हज्या दुवेक बरें कर, देंवचार धांवडाय अशें हर एकल्यानी मागल्लें. पूण आज एक ही स्त्री जेजू लागीं विभिन्न रितीन मागता. बरें करूंक न्ही, गूण करूंक न्ही, उपकार मागूंक न्ही, भागार पदवी मागून जेजू लागीं येवन म्हणटा आपणाच्या पुताक एकल्याक तुज्या दाव्याक एकल्याक तुज्या उजव्याक तूं बसयताय म्हूण म्हाका जाप दी. आनी जेजू म्हणटा हो अधिकार म्हाका ना, कोणाक दिला तो कोणाक म्हूण ते दवरला ते बापाक मात तो जाणा. जेजू आयलो ह्या संवसारान कोणायकी अधिकार दिवंक न्ही. जेजू आयलो हर एकल्यांची सेवा साकरी करूंक आनी हर एकल्यांक सर्गींच्या राजाची वाड दाखोवंक. देखून जेजू देवाचो पूत तरी ह्या संवसाराक तो येता आसतना तो दुबलो जाल्लो. जेजू रायाळ वस्तूर घालून रायाळ रावळेरान तो जल्मोंक ना. भागार तो कालतो जालो आनी कितलो कालतो जालो की ताणें ताचोच जीव आमच्या पासो ताणें कुर्सार दिलो. आनी जेजू त्या स्त्रियेक ताच्या आवयक तो जाप दिता म्हणटा हांव पिवंक वयता ती काल्स ते पिवंक शकतात गी. वय ते पिवंक शकता म्हणाले. त्या वेळार ताणें म्हणली जाप तक्षणा ताणें म्हणली वय आमी सकता. पूण खऱ्यानच उपरांत जाकोबाक कळ्ळें सोम्यान पिवंक वेची काल्स हांवें पिवचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून. म्हळ्यार सोम्याच्या कश्टांत आनी रक्तांत आनी मरणांत हांवें वांटो घेवचो जावन आसा सोम्याची काल्स पिवचें. आनी उपरांत जाकोबाक आनी जुवांक तांकां समजालें की जागे दिवचे न्ही, जागे आमी जोडचे जावन आसात म्हूण. ती जेजू लागीं मागून आयली तांची आवय आमच्या पुताक सर्गेच्या राजान जागो दी म्हणून. पूण जेजून जागो दिवंक जायना, आमी ते जागे जोडचे जावन आसात. आनी ते उपरांत जाकोब आनी जुवांव तांणी जो जागो तांकां दिल्लो न्ही ताणें जागो तो जोडलो. सर्गेच्या राज तांणी जोडलें. कशें जोडलें ते जेजूच्या मिसावान संपूर्ण तारान ताणें ते समजालें जेजूचें मिसांव कितें म्हणून. तांचें जिवीत जेजू खातीर ताणें वारयलें, रगत वारयलें. आनी जाकोब 12 आपोस्तलां पैकी पयलो मार्तीर सोम्या खातीर मार्तीर मेल्लो रगत वारयल्लो जावन आसा. आनी निमाणें ताणें रगत वारयल्या मुखांत ताच्या त्या रगताक देवान ताका सर्गेच्या राजान थंयसर जागो दिलो आनी तो जागो जोडलो. हांवें पळयता जेजू कुर्सार काडटा आसतना जेजूच्या त्या कुशीन आसल्या सोरान जेजू लागीं म्हळें सोम्या तूं सर्गा राजाक वता आसतना राजपदवी घेवन वता आसतना म्हजोय उगडास कर. त्या वेळार जेजून म्हळें आज तूं म्हजे सांगात आसतलोय. त्या सोराक जेजून सर्गेचें राज दिल्लें न्ही, त्या सोरान जोडलें. कशें जोडलें तो कालतो जालो, आपणाची चूक जेजू मुखार वळखलो, जेजून हीच देवाचो पूत म्हूण तो वळखलो आनी त्या खातीर ताका सर्गेचें राज फावो जालें. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमच्या मुखार असलेंच सवाल आसा. आमी जेजू लागीं कितें मागता, आमी ह्या संवसारांत कितें आशेता. आज जेजू लागीं आमी जायते पटी आमी पदवी दी, आमकां बरेंपण दी म्हूण वा संवसारी संगती आमी जायते पटी मागता जावंक पुरो. पूण खऱ्यानच आमी केन्ना सोम्याच्या वाटेन ताचे उपादेश पाळन ताचे बरोवसो दवरन ताच्या कश्टांत मरणांत आमी वांटेली जाता तेन्ना आमकां हर एकल्यांक आमकां म्हूण दवरलो जागो आमकां फावो जातात. निमाणें जावन आमी सर्गेचे राजांत आमी जोडीचे तर कितें करूंक जाय. जेजू निमाणें सांगता तुमचे मदें कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो गुलाम जावं आनी कोण हेरांक व्हरतो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं. हेंच आमकां क्रिस्तांवांक आमकां जाय आसचें जिविताचें उतर.
आमी हेरांचे साकोर जावंक जेजू आपोवणें दिता आमी वर्तो जावंक न्ही. जेजू आमकां आपयता आमी हेरांचे गुलाम जावंक आमी पयलो जावंक न्ही. ह्या संवसारांत हर एकल्यांक खंयसर पयलो आसा थंयसर मान आसा, खंयसर वर्तो आसा थंयसर मान आसा. पूण सर्गेच्या राजांत कोण निमाणो आसा ताका पयलो जागो मेळटा, कोण गुलाम जावन आसा ताका पयलो जागो मेळटा. हे सर्गेच्या राजाची नियमां जावन आसात. तर आमी हर एकलीं ह्या सर्गेच्या राजा कुशींत समकत आसतना आमच्या जिवितांत खालती जावया तेन्ना देव आमकां वर्तो करतलो. आमी साकोर जावया तेन्ना देव आमकां ताचे बरी सदांच वर्तो करतलो. आनी दुसऱ्यान जावन आमच्या जिवितांत सदांच सोम्याच्या कश्टा मरणांत आमी वांटेली जावया. दिसपडटे येवकरिस्तान जेजूचे रगत ताचे मांस आमी सेविल्ले आमी हर एकलीं आमच्या जिवितांत सोम्या खातीर सदांच त्याग करूंक बरें करूंक आमी सदांच तयार आसल्यार आमकां हर एकल्यांक तसो तयार आसलो सर्गेच्या राजाचो जागो देव आमकां फावो करतलो. इमाने उगडास दवरया. आमी जागो आपणावचें न्ही, जागो विचारचें न्ही, जागो आमी सर्गेचें राज आमी जोडचें जावन आसा. ती जोडचें कशें जेजून आमकां शिकयलां. कालतें जावन गुलामाचें जिवीत आमी जियोवन आनी सोम्याक मानवून सोम्याच्या कश्टांत वांटेले जावच्या मुखार आमी हर एकलीं सर्गेचें राज जोडोवंक पावता. तर येवकार संत जेजू आमकां हर एकल्यांक आमी सासणाचें राज जोडच्याक जाय जाल्यार कृपा तें जिवीत फावो तरां जियोवच्याक आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन. की बापा तू भोवंडोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये भोवंडोवाय जिविताका दिमोन मागता. की बापा तू भोवंडोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये भोवंडोवाय जिविताका दिमोन मागता. जिवितांची तुझे देणे तुझे बेरे अर्धारपी करते जीवा तुझे कृपे पेल्या सेवे फोळा भरी. की बापा तू भोवंडोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये भोवंडोवाय जिविताका दिमोन मागता. जिविताची उंचावाटे जीवन ख्रिस्त संगी गीता सस्ताची एक दिसगा मुक्तीन तुसो आधार मागता. की बापा तू भोवंडोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये भोवंडोवाय जिविताका दिमोन मागता. की बापा तू भोवंडोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये भोवंडोवाय जिविताका दिमोन मागता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेट्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कश्टा मोरणाची काल्स सगळ्या धर्मदुतां भितर बागेवन जाकोबाक पयली पियोंक दिली. त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतल्या रक्ता स्नानाचो उगडास काडून हे पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्र कायची कुणा जावन ह्या संवसारान सदांच उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती आमी गायता. Povi, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सकाळी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुकाची सगळीं तुकाची सर्वेस्पराची नावी एका ताकाची. सगळीं तुकाची सगळीं तुकाची. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजे रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजे तावन जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ते तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची सज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच पुरी जवान सतत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनः
जीवन आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसल्या कष्टा मोरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सरकार सटण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. तुका आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्र पोवन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा आमकां भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तस पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं अशें देवाच्या माये पळोवपाक येवन नवकार मनयेच्या तुज्या पती बागेवन झुजेच्या तुज्या बागेवन धर्मदतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बागेवन आकोबाच्या आनी समेस्त बागेवन लॉरेन्साच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापाच्या जराड लायसाक आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे तुजे परजे संगती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भवर्तान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासां तुज्या राज्यांत घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोतवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सर्गेच्या राजांत आमी वर्ती जावच्याक तेच सोम्याची कृपा आमी मागून ताणें शिकल्या मागणे देरगोवन म्हणया आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र तुझे राज संकाय तुझे कशी सगळा जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो गळस आज आमकां दी आणि आमचे झुजलेल्या पिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां पडून दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासुर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर विघ्न आकांतांतले आमकां वाटय. पदवी आनी महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी त्या राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सगळे आसूं. एकामेका शांती देवया. देवाची शेली संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात आमचो सुमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सर्व सुभागी. सुम्याक म्हजे भितरचे म्हाका पवना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವಂಥ ಈ ಸಮಯ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲದವರು, ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಅಲ್ಲದವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Karismoci sumia gaita tuji mahima bola atriga rakta tuja inya Karismoci sumia गायता तुझी महिमा मुक्ती दुरुंगा दुर्बळे पीडा येण्याक तुझ्या दया तरी सोमिया ऐक मुसो ताळो सदांका तू म्हाका दैविका दार तुजो तरी सोमिया ऐक म्हजो ताळो सदांका तू म्हाका दैविका दार तुजो. तुझी सोमिया जीवित दिता रग तुझी सोमिया तान सदा बागैता मास तुझी सोमिया जीवित नवे नेता मुझी कामय तान मोजी बागय जीवित नवे लाभ तरी सोमिया ऐक म्हजो ताळो सदांका तू म्हाका दैविका दार तुजो तरी सोमिया ऐक म्हजो ताळो सदांका तू म्हाका दैविका दार तुजो.
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 201 201. Mukan moja ailai sumia kalsan bidar kila tu kasmaka divun daniya suntus maka dila muk musukertai kestatukan pautai upkar tu तुझे वाटे संकट तुझे सृष्टि पावो चिन्हभर बेसारता मुखान मोजा आयलाई सोमिया कर्जान बिडर केला तू कसमका देवून धनिया संतोष माका दिला जेजू सर्वोगाडा सर्गीच्या कुवारा कर माका बोळो जिणयेच्या दिसांनी कष्टा आकांतांनी आयक मोजो ताळो मुखान मोजा आयलाई सोमिया कर्जान बिडर केला तू कसमका देवून धनिया संतोष माका दिला प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या धर्मदुताची जाकोबाची परब संभ्रामून या दिनवासनेच्या बलिदानात आम्ही वांटो घेतला. भागीवन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोवण्या पाळो दिव आनी ताच्या कश्टाच्या काळजींतले पियो सर्गार जेजूच्या महिमेचे वांटेले आमी जावंक नेरमी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशीर्वाद घालूं. ऐका, आयच्या या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन अपूर्वेचे आराधन सोलन व्हरून नोवेनाचेर आमचे पासून सांत लोरेसाची मजत घेवन दिनवासनाचे बलिदान भेटयलेले याजक मानदिक बाप रॉन्सन पिंटो, सहाय्यक फिर्गस याजक शिरवा फिर्गस ताचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां ताचेर ताच्या मिसावाचेर मागता. भक्तिकांनी हांगासर जावच्या जायतीं अभिवृद्धी कामां जाती आसा देवाच्या दयेन सांत लोर्साच्या मजतीन ह्या सर्व योजनाक सांत लोर्साच्या कामाक तेंको दिवंक तुमकां विनंती करता आनी तो मागता. आनी ताच्या मागण्यांत आनी ताच्या मजतेन ताणें विसरिल्ल्या मारिफात ह्या पवित्र तळार जावच्या सर्व आमच्या कामाक तुमची सहाय तुमची कुमोक मागता. जावं त्या आर्गां मिसां तेसवा मिसां या फेस्त मिसां पिर्जेंत मुर्दोम आनी जावं पोशक जेवणा बाबतीं वंतिगे या स्पॉन्सर कितेंय दिवंक आसा तर स्टॉलाच्या थंयसर ऑफिसाक मेळचें या तर विगराच्या दफ्तराक थंयसर मेळचें. फाटल्या दिसांनी जायते बरेंपण सा लोरेसा मारिफात आमकां जालां आनी मारिफात ह्या हप्त्यांत आमी सांत लोरेसाच्या फेस्ताच्या नोवेनाक चालन दिता. अजपनच्या सांताची परबेची
नव्यानाक चालान दिवन फेस्ताक सुरवात करता देखून सर तरांनी तुमचो आदार तुमची कुमोक आमी मागता आमच्या स्टॉलांत बेंजर केल्ले मीठ धार्मीक वस्तू मेळटात हप्त्या मध्ये हांगासर कावन्सिलींग आसा परवा शुक्रारा तावन याजाक मेळटा मुंगाड फोना मुखांतर तुमी येवचे पूण कुमसारां खातीर वांजेल रजाऱ्या खातीर याजक सदांच हांगासर लाभ्य आसात जेवण आसा हर एकल्यांनी जेवण जेवन वचत जाय म्हणून हांव विनंती करतां आमच्या क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाचें काम जाते आसा आतां सद्याक 3 माळयांचें काम आमी बेगीच ते पोंता पावयता उपरांतलें काम जाते आसा देवाच्या ह्या योजनाक सांत लॉरेन्साच्या वर्त्या ह्या क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान अनिता बँगलोर 2000 ग्लेविन डिसोजा मोडबेद्रे 5000 खुशी कियान भंडारकर कुवेत 5000 एवलिन फर्नांडीस उडपी 20000 जॉर्ज फर्नांडीस कारकळा 1000 जॉन सांतुमायर मँगलोर 500 मेरविक मस्करेन्यस गोवा 5000 रॉनी डिसिल्वा कुंदापूर 1000 अलेक्स डिसोजा कुटाम कणजार 1000 मॅथ्यू बँगलोर 5000 सांत लॉरेन्साच्या ह्या योजनाक दान दिल्ल्यांक सांत लॉरेन्स दिसपडतो ग्रास तांकां फावो करून दी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून मागता मोगाच्या भाव भयणीनो ब्रेस्तारा आमच्या फेस्ताक आमी चालान दिता ऑगस्टाची 1 तारीख ब्रेस्तारा आमच्या बाजिलिकाचो समर्पणाचो आनी परगटणेचो 8वो वार्षिक दीस त्या दीस तो नवेन आराम जाता सांत लॉरेन्साची 9 दिसाची फेस्ताच्या ह्या तयारेक जावन 9 दिसाचे नवेन आमी सुरू केल्ल्या मारिफात विविध गरजो ते सवां घेवन हांगासर आमी येता 9 दीस आमी केल्ली ती मागणी आमी केल्ली भेटवणी खंडीत जावन सांत लॉरेन्स आमचे पासून देवा लागीं ती वर्तवता आनी मागण्या मारिफात आमचेर तो आशिर्वाद घालता हे मागण्याचे वरां चल्ल्यान आमी विशेश तरान मागण्याकच प्रामुख्यते दिवन विविध इरादो घेवन 9 दीस 9 विविंगड याजक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतले परवा 1 तारीखेर ब्रेस्तारा दीस नवेन आराम जाता त्या दीस 9 वरांचेर आमच्या उडपी दिएसचो चान्सलर भोवमानाधिक दोतोर रोशन डिसोजा नवेनाक चालान दिवन बाजिलिकाचो बावटो उबारन नवेनाक चालान दितलो 9:15 हांगासर स्तुती होगळाप आराधन मीस हर्सेचे बरीत आसतले 12:30 वरार जेवण आसतलें उपरांतल्या 2 तारीखे तावन शुक्रारा तावन ब्रेस्तारा बरीस हांगासर 9 वरार तेर्स 9 वरार 9:15 अर्गां स्तुती होगळाप आनी तशेंच 11:15 मिसाचें बलिदान 12:30 वरांचेर जेवण आसतलें परवा 1 तारीखे तावन 9 तारीखे पर्यंत सदांनीत हांगासर जेवणां आसतलीं हर्सेच्या बरीत ब्रेस्तारा बरी सदांच आसतलें आयतारा दीस मात्र इल्ली बदलावण आसा 10 वरांचेर हांगासर शिकवण 10:15 मिसाचें बलिदान उपरांत आराधन आनी ताचे उपरांत 12:30 वरांचेर जेवण आसतलें ऑगस्टाच्या 1 नोवेनाच्या दिसांनी येदोळू सांगलेल्या प्रमाणे 9 वरांचेर कुमसार तेर्स अर्गा स्तुती आराधन आनी ताच्या उपरांत मीस आनी उपरांत तें कार्य आसतलें ऑगस्टाची 10 तारीख आमचो सांत लॉरेन्स अजापांचो सांत लॉरेन्साचे तारीखेचे फेस्त वर्तें फेस्त देखून ऑगस्टाच्या 10 तारीखेर 6:30 वरांचेर हांगासर सदांचे मीस आसतलें 8 वरार 1 मीस आसतलें 10 वरांचेर आमी कोण मुर्दोम पिरजेंत रावतात मानाच्यो वाती 10 वरार वांटतल्या 10:30 वरांचेर आमचो उडपीचो गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्डायज क्लोबो मिसाचें बलिदान भेटयतले ताचे उपरांत मिसा उपरांत 12:30 वरांचेर हांगासर हजर आसलेल्या सर्व लोकांक फेस्ता दिसा फेस्ताचें जेवण आसतलें आनी उपरांत सांजेर 4 वरांचेर सोनवाराचो दीस तो
पूण पेस्ताचे मीस 4 वरां आसतले पूण आमच्या फिरगसकरांक एक कळोवणी आसा त्या दीस आयताराचे मीस आसचे ना बदलाक पेस्ताचेंत मीस ते 4 वरांचे मीस पूण साबाचो दीस आयतारा दीस दुसरे दीस 11 तारीखेरच आमच्या फिरगसकरांनी येजय म्हणून कळीत करता पूण पेस्ताचे मीस सांजेर 4 वरां आसतले नोवेनाचे आनी पेस्ताची मुर्दोम तास 600 रुपये पेस्ताची पिरजेन 6000 नोवेनाच्या दिसा तावन पेस्ता पर्यंत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा जेवणा बाबतीन वंतिगे ह्या प्रायोजक जावन रावंक अवकाश आसा जेवणाच्या बाबतींत हांगासर 9 दीस जेवण तशेंच पेस्ता दीस सुमार 5000 लोकांक जेवण आसा ह्या 9 दिसांनी ब्राह्मणांनी रांदिल्लें जेवण आनी पेस्ता दिसा आमच्या जैनांत रांदिल्लें तेच रांदूंक शिंदाप करूंक आनी तेच येतले आनी त्या दीस जैनांनी रांदिल्लें सुमार 5000 लोकांक जेवण आसतलें देखून ह्या पवित्र तळार देवान दिल्लें तें देणें देवाक सांत लॉरेन्स बापाक ह्या पवित्र तळार भेटोवच्या इराद्यान आमी वरवीं हाडचो एक इरादो दवरला देखून परवां 30 आनी 1 तारीखेर सांजेर 4 वरांचेर 31 सांजेर 4 वरांचेर हांगासर मुखल्या दारवाटा लागीं आमी थंयसर वरवीं एकठांय करता उपरांत हांगासर माटवाक हाडटा 30 आनी 1 तारीखेर तुमी भक्तिकांनी कोणायकी कितें तुमकां दिवंक मन आसा जावं पुरो तांदूळ नाल्ल जेवणा बाबतींत कितें दिवंक आसा तो वजांचो ह्या वरवींचो पुरशांव आमी थंय तावन दारवाटा लागीं तावन हांगा म्हणसर हाडटा जे कोणाक सांत लॉरेन्साच्या ह्या पवित्र तळाच्या अन्न संतर्पणेक पवित्र तळांत जावच्या ह्या जेवणाच्या ह्या बाबतींत कितेंय दिवंक आसा तर वंतिगे रुपार दाना रुपार वरवीं रुपार दिवंक अवकाश आसा देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी मागता कोवळी मोकळीक सांत लॉरेन्साच्या फेस्ता दिसा आमी सांत लॉरेन्साकच समर्पण दिल्लें सुमार 12 कंतार आसात फादर वल्लीन आनी क्लेमेंटान मंगळारा दिसा आदल्या मंगळारा दिसा फादर वल्लीन आनी क्लेमेंटानच सगळे आपल्या 3 म्हयन्यांत तयारी करली एक कोवळी पूण बुधवारा दीस फादर वल्ली देवादीन जालो पूण सांत लॉरेन्साचे ही ताची निमाणी कोवळी जावन आसा येद्दोळ काडिल्ल्या कोवळ्यां पैकी ही निमाणी कोवळी पेन ड्रायव्हर पर आमी दवरल्या सांत लॉरेन्साची अपूर्बायेची येद्दोळ तितली बरी येवना म्हणटा फादर क्लायमेट इतले कोवळी काडल्यात पूण तितली बरी कोवळी येद्दोळ येवना काही अपूर्बायेन ती तयारी जाते आसा आनी परवां पेस्ताच्या दिसा ती मोकळीक जातली सगळ्यांनी घेवन सांत लॉरेन्साक मान दिवच्या मरिफा देवाक महिमा दिवच्याक ही कोवळी घेजय म्हणून हांव विनंती करता आतां उबे रावया आतां हांव विनंती कर बसा मानाचे वाती वांच्या पासत प्रधान याजका लागीं विनंती करता तुमच्या लागीं विनंती आसा थंयसर हांप इल्लें आडकळ आसली आतां ती लेवल केल्या पूण पेस्ताय दळां आमी सोडटा वचोंक इल्लें तुमकां इनकन्विनियंट जालां जावंक पुरो अनानुकूल खातीर आमी माफ मागता पूण फाल्यां परवां 1 तारीखे तावन तें समाजांतलें म्हणून तिलसूंक आमी सांगता आतां उबे राव आमी हांव विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती वांच्याक सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळार विविध गरजां पासत मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिवन गरजो मागून सांत लॉरेन्साक मान करून हांगासर ताणें आर्पिल्ली काणीक तूं मानून घे जावं मुर्दोम जावं पिरजेन जावं जेवणा बाबतींत वंतिगे प्रायोजक जावन ह्या पवित्र तळार जावच्या बऱ्या कार्याक ताणें देणगी दिल्या तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां दिसपडतो ग्रास दी तांचे उद्देश जारी कर सांत लॉरेन्साक मानवाता तसलें कुटुंबांत आशिर्वाद तांकां फावो कर ह्या वातीचो उजवाड सर तरचो काळोख तांचो पयस करच्या मारिफात उजवाडाची किरणां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर फांको आनी तुजे बेसांव तांकां लाभो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां सोफिया डिसोजा मुंबय सोफिया डिसोजा मुंबय रीतन पिंटो ताकोडे रीतन पिंटो ताकोडे
अत्तावर फॅमिली बँगलोर, अत्तावर फॅमिली बँगलोर. इयान लॉरेन्स डिसोजा किन्निगोळी, इयान लॉरेन्स डिसोजा किन्निगोळी. तेरेजा मेंडोन्सा नकरे, तेरेजा मेंडोन्सा नकरे. एलिझाबेथ मतायस कुवेट, एलिझाबेथ मतायस कुवेट. स्टीवन अँड मर्लिन लुविस उद्यावर, स्टीवन अँड मर्लिन लुविस उद्यावर. आयरीन नजरेत मूडबेळे, आयरीन नजरेत मूडबेळे. मुर्दो मायकल मतायस कणजार, मायकल मतायस कणजार. हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करयेत. उबे रावया, नोवेनाचें गीत गावया. सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 155 155. Un patron Santa Loresa, kalsa amci ubuntuko, ayam tuja payantara, bincak ya bagi disa. Sant Loresak novenaचे मागणे. येजैतेवन मार्तिरा San Loresa. तरण्या प्रायरस ओटगते कडेको सुसोंजू दिल्या आयकमचे कलते मागणे. करत्या पाचवीन आमी तुजे सरसी आयल्या. जीव बावळ तीर बरवसो देवासोन आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोण दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते परजोडशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कातेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या दत्यांक पिडे किडेन कस्तान वरांक आसल्यान आमच्या संद्राप्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरोन दी. आमच्या कुडियात्म्याच्या सर्गस आनी आमकां पाव प्रतीक जावन देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात. सबार जाणां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. इंटरव्यून पास जाल्ल्या पासून डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून बरें भलायकेवन भुरगें फावो केल्ल्या पासून बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासून परगमान बरें काम मेळिल्ल्या पासून विजा लाभल्या पासून दिसपडतो ग्रास फावो जाल्ल्या पासून आमाल पिवणें सोडिल्ल्या पासून कालच्या दिसा मेळिल्ल्या सर्व उपकारां पासून देवाक अर्गां दिवया. देवाचो उपकार सांत लोरेसा मारिफात बावडया. जिसूच्या नावान, जिसूच्या नावान सैतांका तेलापता. हालेलुया. जिसूच्या नावान, जिसूच्या नावान सैतान सैपोन धांवता. जिसूच्या नावान आमच्या भोवता सांगोनाकां आळम चलता. जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतांची सावणासा. सांत लोरेसा मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता आसतना ह्या पवित्र तळ्यार सांत लोरेसा मारिफात आमची तेसावां आमचे इराद्यो आनी जायते जाणांनी मागोवंक सांगिल्ली इराद्यो सगळे मनान धरून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांचे काळजा मनाची आशा त्रेग सांत लोरेसाच्या पांयां तळा दवरन देवाची काकुळट आनी कृपा आमी मागोवन घेवया. 86 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 25 जाणांक बरें काम मेळच्याक, 12 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 16 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक, 4 भुरग्यांक परगांवांत शिकोवंक विजा लाभच्याक, आमल पिवणे तावन सिगरेटी तावन गुडका तावन सुडका मेळच्याक, 4 जाणांक आर्थीक समस्ये तावन सुडका मेळोवंक, माडयेची कृशी बरी जावंक, 6 जाणांचे जागेचे समस्ये परिहार जावंक, ऑस्ट्रेलिया PR मेळोवंक, 10 कुटुंबांक समाधान मेळोवंक, जर्मनींत
मास्टर्स करूंक फावो जावं, ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक, फ्लॅट काडूंक फावो जावंक, बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोंक, तेका सोजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, PhD कंप्लीट जावचे खातीर मागतात. दोगांचे घर बांदपाचें काम बेगीन संपोवंक, पांयांचे किळे नपयस जावंक, कावजणी बेन पयस जावंक, बरो जागो मेळोंक, 4 भुरग्यांक एग्जामान बरे मार्क्स मेळोंक, काजरी जिवेत बरें जावंक, आमानतावन सुटका मेळोंक, लिव्हराचे पोटाचे समस्ये परिहार जावंक, डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 14 जाणांचे शुगर BP नॉर्मल जावंक, दोगांचे घर नावार जावचे पासत मागता. 4 जाणांचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोंक, 8 जाणांची केस जडचे राबोंक, 5 जाणांचे पांयांचे गांठी दूख गूण जावंक, दोगांचे किडनी आनी पायल्स प्रॉब्लेम गूण जावंक, शिरांनी रगत बऱ्यान पास जावंक, तेगांची तकली पडापड गूण जावंक, दोगांक कामान प्रमोशन मेळोंक, बेजाराय पयसो जावंक, MSCन बरे मार्क्स मेळोंक मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन 100 जाणांक बिझनेस बरें जावंक, दोगांचे आस्तमा गूण जावंक, कान दूख, पाट दूख, पेंकट दूख गूण जावंक, भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडचे खातीर मागतात. हात दूख गूण जावंक, तेगांची जिणी परिवर्तन जावंक, पांयांचो उलोवप रावोंक, डेंग्यू ताप गूण जावंक, दोगा भुरग्यांचो हायपर एक्टीव प्रॉब्लेम समा जावंक, मायल्ड ऑटिझम गूण जावंक, कोर्टांत आसली केस बेगीन सित्यार जावचे खातीर, पांयां जाल्ले पांय गाय गूण जावंक, 8 जाणांक रीण दिवचे पयशे पाटी मेळोंक, गाडयेक बरें भाडें मेळोंक, न्यूझिलंडांत काम मेळोंक, चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोंक, भुरग्यांचे पोखरी उणें जावंक, एज्युकेशन लोन मेळोंक, तेगा स्त्रियांचे PCOD समस्ये गूण जावंक, भायर पडले भांगर मेळचे खातीर, सांबाळ सोडोवचे खातीर एक बरो क्रिकेट प्लेयर जावचे खातीर मागतात. 4 जाणांचे रीण फारीक जावचे खातीर, फ्लॅटांत शॉपांत बरे मोलाक विकून वचोंक, दोगां बरो फुडार मेळचे खातीर, पितीसपणांतावन सुटका मेळचे खातीर, वायट चिन्नां पयस जावचे खातीर, घोव बायलां मदलो मान आसता पयस जावचे खातीर, लढाई झगडें पयस जावचे खातीर मागतात. दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक, एलर्जी गूण जावंक, आंगार आसली शिबां माजवून वचोंक, दोळो दूख गूण जावंक, 7 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर सांत लोरेसा लागीं मागतात. प्रत्येक तेसां पासत रिवान म्हणलो भुरगो ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तावन भायर येवंक आनी ताची मोतीची पिरांत पयस जावंक, एका भयणीची प्रेग्नन्सी BP नॉर्मल जावंक, भुरग्याक गर्भांत आसलेल्या भुरग्याची वाडवळ बऱ्यान जावंक, एका भुरग्याक ADHD पिडा गूण जावंक, विक्टर डिसोजा म्हणल्या भावाची भलायकी संपूर्ण बरी जावंक, 4 म्हयन्याची बाळकाच्या दोळ्यांत तावन दुकां येवची रावंक, कुडीची हर एक पिडा गूण जावंक, 6 समस्यांक परिहार जावंक, विजयसो बापूय मणिपाल आस्पत्रेंत व्हेंटिलेटरांत आसा, ताची भलायकी ताका पाटी मेळोवंक बरो जावचे खातीर मागतात. जायत्या जाणांनी बरें जावंक मागलां. एका 12 वर्साचो भुरगो राज म्हणलो आस्पत्रेन मणिपालान ताचो पाय कट केला, देखून जेजून ताका परत एक जिवी दिवचे खातीर मागोवंक सांगलां त्या 12 वर्साच्या भुरग्या पासत. आनी असले जायते जाण पिडेस्त आसात, विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगलां. आमच्या गरजां पासत आमी मागया. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಗುಣವಾಗಲು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ದುಷ್ಟ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आमच्या त्या पासत या पवित्र तळाचे सगळे समस्या परिहार जावं, अडकळी पयस वचोंक, देवाची दया काकूळट मेळोंक आनी परवा 1 तारखेच्यान आमी सुरू करचे नोवेनाचो विशेष आशिर्वाद सांत लोरेसाच्या प्रसन्नतेन मेळचे पासत आमी आतां देवाची काकूळटेन मागया. तोराणी गडना तुलो मोगू देवा मोगू शाश्वत मोगू.
पावसावर बी जायते कष्ट नष्ट जाला सर्तीक तरान पावस येते असा तो पावस इल्ल्या देवा कारंगा दिता आसतना ह्या पावसावर बी जाल्ले नष्ट कष्ट आनी जायते रितीचे काम वावर बेळे सगळे नष्ट जाते आसा देवाच्या काकुळतीन सगळे परिहार जावं देवा तावन कुरपा मेळोवन काकोत मेळोवन वाऱ्यातावन वादळ येतावन गडगड येतावन आनी जायत्या अतिवृश्टी पावस जातावन देवान निवरोवचे खातीर नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजो भगवंती मरी देवाची माया आम्हा पापियांका देर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला सांतोरेस मार्तिराम पसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसुया कमी फौसांच्या खाती प्रार्थुया येसर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांचे उज्याचेर जैत वरशेन तुवें केलें आमच्या अवगुणाची कॅन्ड आमी पालवाची कर म्हण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दैवीक वॉइस जावन असो जेजू क्रिस्त आपल्या सेवका सान लोरेसा मारिफात आम्हा सोमेस्ताची पिडा गुण करचे खातीर आतां आमी ताचे लागीं मागया सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्व आणि संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि मुझी भोग तुझी सरशी पावोन दी सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे असो प्रार्थुया सर पदवेधरा आनी सासन देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवटलेल्या सर पानपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या आगणीत काकुलतीचे पात्यो नायिल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लॉरेसाच्या प्रत्येक मसतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बाजलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली त्या दोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्त ते शिकोवण्यांनी देगे प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावची येवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोबे सदां काळ आसूं आमेन मोगाचे भाव भयणीनो पावस येते आसा पूण कोणी जेवण जेवणूच वचत जर विनंती करता जाल्यार कन्येन वतना जागृत करा सत्री घेवन वचा नातर तुमी फाटी येवच्या वाटेनच वचून तशेंच फाटी येवी येता जाल्यार गर्दी करिनाका ते जागृत करून चलोन वचून वचोची विनंती करता तेणे एणे उदक आसा जाल्यार जागृत करा सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा लागीं आमी मागया ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकुळट मेळों दी आमची पिडा शुडा गुण साव ह्या पवित्र तेलान बावडताना आमी मागल्या मरिफा देवाची कृपा आमचे ते वाळों दी पवित्र आत्म्याचे देणे मेळों दी जेजूच्या पवित्र रक्तान आमची पिडा शुडा गुण जावचे खातीर आमी मागया उबे रावया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया एक ना अनेक तरांच्या पिडेन आमी कश्टांत हांव आसांव पेल्या पासत हेरां पासत तुज्या बगले नासल्या पासत देवाची काकुळट मेळोवन आमची पिडेन गुण जावचे खातीर देवी काकुळट पवित्र आत्म्या मरिफात आमी मागोन घेवया 5 106
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, 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 ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಸತ್ಯವಚನ ಸಾರಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. Patronam cha विस्तार पलगणा देवाच्या गोप्यांच्या आश्रया सर्गीच्या पावतो राख्यांच्या मोगाच्या चालो रे सापत्रोनमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या दिव्य मोगाचे पोविसविचे दुप्ल्या दाक्याते तुवे देखले मोग
सेवेची जीवंती तुझी माते पूर्ण सौम्य करपिले सालो रे सापत्रून आमच्या क्रिस्तार पंगडा देवाच्या दुबळांच्या असल्या सेगीच्या पावतून राखण्याच्या मोखाच्या जेजुरायाची राजनिष्ठीची संसारात तुम्ही प्रसार केले मोगत्यागाची सॅक्रिफिसाची जीने क्रिस्तायाक समर्पिले सालो रे सापत्रून आमच्या क्रिस्तार पंगडा देवाच्या दुबळांच्या अस्या सेगीच्या पावतून राखण्याच्या मोगाच्या निर्वे मोगाची पवित्रतेची दुबळ्या धाक्यातही तुम्ही देखले मोगा सेवेची जीवंती तुझी माती पूर्ण सौम्य करपिले शालो रे सापत्रून आमच्या क्रिस्तार पंगडा देवाच्या दुबळ्यांच्या असल्या सेगीच्या पावतून राखण्याच्या मोगाच्या जेजुरायाची राजनिष्ठीची संसारात तुम्ही प्रसार केले मोगत्यागाची सॅक्रिफिसाची जीने क्रिस्तायाक समर्पिले आलो रे सापत्रून आमच्या क्रिस्तार पंगडा देवाच्या दुबळ्यांच्या अस्त्र सर्गीच्या पावतून राखण्याच्या मोगाच्या सोमे आमकार मोई आशीर्वादी जेजूच्या पवित्रसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आमपासून विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.